if, especially the sterilization, I think it should start from one village and then to carry on to the next village, because there are always these dogs which are on the periphery which do not get caught and sterilized. There's also one more demand that I would like to make. If the government could consider bringing an incinerator, because there's a lot of times when people have, if it's okay if you have a pet dog and you have a place, your own place, you can bury the dog. But there are lots of instances where there are dogs or even cattle which are dead on the road. There is no place to bury them. I would also like to, I mean, if there's place for a burial ground, it would be good. But for hygienic disposal of animals, you could think of an incinerator. And also, there's an option for having a mobile incinerator, which can actually move around. I can give you the number and the address of the person who makes this. It's in Bombay. So I think that would help a lot. Even for people who have pet dogs but no place to bury them, it could be disposed of in a very hygienic manner. Coming to fisheries, I would request the Honorable Minister, there is an amount of petrol subsidy which has not been released for the year 2022. That is for Tiswadi. So Minister may kindly look in this, and this comes under the ST category. And also in addition, the petrol subsidy for the year 2023 is also yet to be released. Minister may kindly consider the same. Thank you, Speaker. Yes. Sir. Dr. Jananga Shetty. Kedar Naik, yes. Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Demand number 66. Speaker, sir, एक important issue हांव आमच्या हावजान मांडूंक सोदतां. आमचे जे बोटीकार भाव आसा, जे फिशींग बोटी चलयता, आनी ते फिशींग बोटी चलोवपाक लागून जे त्रास त्या लोकांक जाता ते आमकां खबर आसा. एक इम्पॉर्टंट इशू की वेट सबसिडी, डिझलाचेर हेज्या पयलीं वेट सबसिडी मेळटाली, आनी ही स्कीम आमचे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर भाईन ही स्कीम हाडलेली स्पेशली टू सपोर्ट द फिशींग इंडस्ट्री. आनी म्हाका दिसता तेन्नाच्यान ह्या फिशींग इंडस्ट्रीक एक आदार कसो मेळटालो. स्पिकर सर, जेन्ना कोणूय एक बोट आपली भायर धाडटा तेन्ना म्हाका दिसता हेजो मेजर कॉस्ट जो आसा हें डिझल जावन आसता. म्हणजे 60% जर 10 रुपया बोट धाडपाक भायर जाय जाल्यार 6 रुपया डिझल हेजो खर्च जाता, आनी उरलेले सॅलरीज, मेंटेनन्स, आयज, फूड हें सगळें धरून 40% जाता. आनी स्पिकर सर, जर एक बोट भायर गेली आनी बोटीचो आसता हो असो रिस्की बिझनस आसता की सदांच त्या बोटीक कॅच मेळना, आनी जर एक बोट भायर गेली आनी जर ती बोट एम्प्टी आयली जाल्यार जे सादारण बोटीकार आसा हेका बोट परती डिझल घालून भायर धाडपाकूय त्रास जाता. सो हेका लागून ही स्पेशल स्कीम म्हाका दिसता आमचे देन चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरान ही स्कीम हाडलेली. जेन्नाच्यान ही स्कीम बंद जाल्या तेन्नाच्यान आमच्या बोटकार भावांक भरपूर त्रास जाता. आनी स्कीम रिएम्बर्समेंट फक्त म्हणजे सबसिडी न्ही, वेट जो आमी डिझल घेता आनी वेट जो आमी फारीक करता, पार्ट ऑफ दॅट वेट हें आसा जो अमावंट आसा हो पार्ट ऑफ दॅट अमावंट इज गिवन बॅक टू द फिशरीज हे आमचे नुस्तेकार भावांक. सो हे इम्पॉर्टंट एक गजाल आसा, कंटिन्युअसली आमी मांडत आसा. हेजेर गरज आसा की ही वेट सबसिडी जी आसा आमकां परती हाडपाची गरज आसा. आनी जर आमी फिशींग इंडस्ट्री आमी बूस्ट करतले जाल्यार इम्पॉर्टंट ही आमकां ही जी स्कीम आसा ही कंटिन्यू करची पडटली. आमचे नेबरींग स्टेट आसा, कर्नाटका सारके स्टेट आसा, हे सुद्दां डिझल सबसिडी दिता, म्हणजे नॉट रिएम्बर्समेंट पूण डिझल सबसिडी आपल्या बोटीकारांक हे नुस्त्याचो धंदो प्रमोट करपाक लागून दिता. आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन ही वेट रिएम्बर्समेंट जी स्कीम आसा ही परतून सुरवात करची. तशेंच स्पिकर सर, आमचे जेटीज ज्यो आसा म्हाका दिसता हे जेटीक गरज आसा की ड्रेजींग करपाची. चडशे जेटी आसा जेन्ना बोटी लागता, लो टायड जेन्ना आसता बोटी तेंकता, आनी लो टायड आसता तेन्ना बोटी जेटीर हाडपाक मेळना. सो ड्रेजींग करपाची, फॉर एग्जाम्पल मालीम जेटीर त्या आमच्या भावांक भरपूर त्रास जाता.
सो हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, एक ॲप आमकां डेवलप जर केलो, जेन्ना स्ट्रॉम आसा, जेन्ना बॅड वेदर आसा, चॉपी सी आमी म्हणटा, जेन्ना बोटी डीप सीन वेंचर करूंक जायना, तेन्ना एक ॲप काडपाची गरज आसा की इंडिविज्युअल ओनर्स जे आसता बोटीकार, तेंच्या हेजेर एक एडवान्स मॅसेज वचची की बोट 30 सेकंडांनी घेता. बोट भायर चडच्या पयलीं एक मॅसेज वचची तांकां. स्पीकर सर, आनीक थोडेशे म्हाका दिसता मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आमच्या जेटींचेर येवपाची गरज आसा. आफ्टर ट्युरिजम म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री एक अशी इंडस्ट्री की गोंयान भरपूर आमची इकॉनॉमी सपोर्ट करता. सो हेका लागून लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी जी जेटीर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता ही करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर फॉर अ ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वा फिश फेस्टिवल which has given a separate identity to the state of Goa. Fish Festival showcases the variety of fish and marine life which attracts many people, especially children, who earlier saw this species of fish only on the television and books. So, was Honorable Minister novo concept सुरवात केला. हेका लागून हांव Honorable Ministerक congratulate करता. आणि एवरी इयर हो बऱ्या तरेन आनीक तुमी सेलिब्रेट करचे, आनीक लोकांचो उत्साह वाडोवपाचो, इतलें सांगता. म्हजी 2 उतरां खबर करता. देव बरें. श्री डॉक्टर जनगा शेट्टी. सर, आज जो उबो रावल्लो आसा, आजचे जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 59, 65 आनी 66, ताका सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. स्पीकर सर, आमच्या गोंयचे जे आमची दिसाक जे आमकां दूद जाय, म्हणजे म्हाका ते डिपार्टमेंटाच्या कडल्यान मेळ्ळेलो आसा रिपोर्ट की पर डे 4 लाख लिटर पर डे जाय. आणि आमचे प्रोडक्शन जाता ते, गोंयचे प्रोडक्शन जाता ते अरावंड 1,75,823. सो देर इज अ बीग गॅप. 4 लाख आमकां गरज आसा आनी 1,75,000 जाता. म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, हांव जाणा मिनिस्टर खूब भाशेन प्रयत्न करता, डिपार्टमेंट प्रयत्न करता, हो जो गॅप आसा तो कमी जावपाक जाय. आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. जर स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार प्रत्येक गोष्टीन, ती भाजी आसूं, दूद आसूं, ही आमी गोंयच्या गोंयच प्रोड्यूस करून करपा जाय. हाचेर आमकां शिकपाची गरज आसा. आज जर तुमी पळयशात स्पीकर सर, आमचे जे कोण हे गोरवां सांबाळटात, जे भाव आसा, आज दिसान दीस कमी जाल्ले आसा. म्हज्या साळ गांवांत एक नॅश्विन वेगस म्हणून आसलो, तो दिसाक 250 ते 300 लिटर दूद करतालो. तांणी दुधाचो धंदोच बंद केलो कित्याक तर परवडना म्हणून. तुमचे डिपार्टमेंट इन्सेंटीव जे दिता, तुमीच म्हाका जे रिप्लाय दिला, ते अरावंड 30 कोटी वर्साक दिता. तुम्ही इन्सेंटीव 30 कोटी दितात, खूप बरी गोष्ट आसा, पण ते टायमार गावना. हांव जाणा मिनिस्टरा कडेन एक दीस फायल दवरिना, पण खंय तरी ती अडकता. ते शेतकरी भाव असतात, आता तांकां सांगतात, ते कितें म्हणटात, असेंब्ली टू असेंब्ली आमकां पयशे मेळटा. तुमी असेंब्लीन बोवाळ घालता जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यान मेळटले. लास्ट तांकां आतां ऑक्टोबराच्या पासून तांकां अजून पयशे मेळोंक ना. सर, तुम्ही मातशे पळयात भितर. तुमच्या कडल्यान रावना हांव जाणा, केन्ना केन्ना त्यांची ती रिसीव करची पडटा गोवा डेरीन. पण कितें आसूं, तुम्ही मंत्री आसात, यू कॅन टेक अ एक्शन. तुम्ही नोडल ऑफिसर दवरात आणि तांकां जर आतां विचारशीत प्रॉब्लेम कितें, ते म्हणटा प्रॉब्लेम काय ना म्हणटा, पयशेच दियात. सरपंच आसा अडवलपालचो गजानन पालकर, तो लास्ट 25 वर्सां हेचो दुधाचो धंदो करता. राती हांव ताच्या कडेन खूब वेळ उलयतालो. हांव म्हणटा तुका कितें दिसता रे, लास्ट 25 वर्सान कितें वाडला बी? ना दोतोर, आतां कोण धंदो करूंक पळयना. कित्याक पळयना? प्रॉफिटेबल ना. पयलीं म्हणटालो तो आमकां 10 रुपया दिले कितें तुमच्या हॉस्पिटलान गेलो काय 10 रुपयाची सगळी वखदां मेळटालीं. आतां ते म्हाका दिसता MRPच्या 50% पयशे घेतात. पयलीं म्हणटालो आतां ती वखदां दितालो, आतां कितें तरी चेंज केला म्हणून तेणी म्हाका नांवां सांगलें. डॉक्टरान म्हाका नांवां लक्षांत येना. म्हणजे हे बारीक बारीक गोश्टी, तुमी जो गॅप आसा हो फील करच्या खातीर सगळ्या स्टेक होल्डरांक तुमी घेयात. हांव आमचे एक्स मुख्यमंत्री मनोहर भाईंचे हांव खरेंच अभिनंदन करता. तांच्यानी ती कामधेनू स्कीम हाडली. परत हांव अभिनंदन करता आमचे प्रेझेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारांचे. तांच्यांनी ती सुदारीत ती स्कीम सुदारीत केली. पण तरी तांकां ते स्किमीन कितें तरी प्रॉब्लेम गावता. म्हाका दिसता तो गोठो बांदपाक तुमकां परत ती जागा त्याच्या नांवार जायी, नाल्यार कितें आनी कितें जाय. हे मातशे बारीक बारीक गोश्टी पळयात. एक सांगता, गव्हर्मेंटान लास्ट 5 वर्सां कितले भुरगे ह्या धंद्यान आयले. आणि एक लक्षात दवरा, ह्या जर 5-10 वर्सांनी हे जर भुरगे कोण धंद्यान येवंक ना न्ही, हे तुमचे 1,75,000 जे दिसाक दूध तयार जाता, तो हळूहळू हो नंबर कमी जायत वतलो. मार्क माय वर्ड. आता जे ह्या धंद्यान आसात ते कोण आसात? हांव गांवांनी भोंवता,
हांव गांवांत रावता, म्हाज्या शेजाऱ्याक फाटल्यान फुटल्यान गोठे आजून आसात. हांव जर पळयलो आमच्या वाड्यार कोणूच ना, एकूय भुरगो ना. नाका म्हणटात दादान, दोतोर परवडना म्हणटात ते. तांचे सदांच इश्यू आसता. ताचेर मातशी तुमी स्टडी करात तुमी. हांव तुमकां कोणाक ब्लेम करना, बट फायंड आउट द रिजन फॉर दीस. आनी मागीर म्हणटात आमी एम्प्लॉयमेंट ना बी म्हणटात. कशें जातलें एम्प्लॉयमेंट? परवाच आमचो एक भाव, ताचे 12-24 म्हशी आसले, भितले 12 ते पूर येयले न्ही शेनवार आयतार बाबडे गेले व्हांवोन. सुधाकर कलांगुटकर म्हणून. आमी आमदार म्हणून पर्सनली कितले हेल्प करतले? तुमच्या डिपार्टमेंटान ताका मातशी, हांव सगळो रिपोर्ट बी करून दिला डिपार्टमेंटान, ताका बाबड्याक मातशी हेल्प करात. नाल्यार ताका कशें जातलें? ताचो आतां संवसार 12 म्हशी गेले म्हणजे संवसार ऑलमोस्ट ताचो हाचेर रस्त्यार आयिल्ल्या भशेन आसा. हे म्हाका दिसता मेन जो प्रॉब्लेम आसा जे तुमी फॉडर दितात ते हांकां, ते म्हाका दिसता ताचो कॉस्ट आनी ते दूद मेळटा हेतून म्हाका दिसता हें आसा डिफरन्स जाता. म्हणजे यू ऑल नो बेटर. हांव एकदम डिटेलान वचना कित्याक खूब लोक उलोवपाचे आसा. दुसरें एकूच सांगता, ते दीस आमी कुत्र्यांचेर उलयले, स्टरलायझेशन ऑफ कुत्रे. सो तांच्या खातीर हांव कितें म्हणटा, स्पेशली मायनींग बेल्ट एरियेन मिनरल फावंडेशनाचो खूब हें आसा, MFGचो खूब फंड आसा. तो फंड युटिलायज करून जर तुमी एक परमनंट एन्युअल बर्थ कंट्रोल जर सेंटर घालशात जाल्यार खूब बरें जातलें. NGOज बाबडे बरें काम करता, पण ते कितें जाता तांच्या कामाचो तितलो इम्पॅक्ट दिसना. आनी लोकांक आमच्या आज खबर आसा, जो पर्यंत इम्पॅक्ट दिसना ते आमचे कांय आयकनात ते. सो त्या खातीर तो फंड जाता जाल्यार वापरात. म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटानूय खूब पोस्ट वेकंट आसात. अरावंड 20 वेटनरी ऑफिसर पोस्ट वेकंट आसात. ते यूज करात, म्हणजे ते जाता तितले बेगीन भरात, कित्याक तांकांय दे आर ऑल्सो गेटींग, द प्रेझेंट ऑफिसर्स आर ऑल्सो गेटींग आवर बर्डन. प्लस म्हाका दिसता तुमी लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपालिटीक फंड दितात स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंटाक. तांकां सांगात तो फंड जाता तितले कोण जी म्हणजे स्ट्रे कॅटल मॅनेज करतात तो तांकां पास ऑन करूंक सांगात. तुमचें सुपरविजन दवरात. समटायम म्हाका दिसता हे NGOज जेन्ना वतात लोकली म्हणजे हे करपाक, ते स्ट्रे कॅटल बी धरपाक, तेन्ना म्हाका दिसता लोकलय केन्ना त्रास करता जाल्यार तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचें. हांव सगळ्याचेर उलयना, म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी सांगता, पण हे इम्पॉर्टंट आसा. नुस्तें, एकूच सेकंड, नुस्त्याच्या हेतून सांगता. नुस्त्या खातीर नुस्तें आनी गोंय हे पॅरलल वता. नुस्तें ना जाल्यार आमकां जेवण चलना. सोमार म्हटल्यार व्हडलो टेन्शन येता. सो त्या खातीर हे नुस्तें जशें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जालें तशें फिश कॉर्पोरेशन करपाचें, सो दॅट एकदम सकयल्या मनशाक, गांवांतल्या मनशाक सुद्दां बरें नुस्तें मेळपाचें. आनी त्या खातीर एक कितें जातलें, तांकां आमी जर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन फिश कॉर्पोरेशन कडेन जर आमी तांकां स्टॉल घालूंक दिले, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले, लायसनायज प्रॉपरली जॉब गावतले, लोकांक नुस्तें बरें गावतलें. आनी हांव आयकलां की हे नुस्त्याच्या हितून मोनोपोली आसा धंद्यान, ती कमी जातली. म्हाका मोनोपोली कमी जावपाचें चड इंटेन्शन ना. इंटेन्शन आसा आमच्या गांवांतल्या लोकांक बरें फ्रेश नुस्तें एट रिजनेबल रेट गावपाचें, सो दॅट आमकां सगळ्यांक नुस्तें मेळपाचें, सगळ्यांची इच्छा आसा. आनी दुसरो जॉब क्रिएट करपाचें. थँक्यू. नेक्स्ट श्री संकल्प वामनकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 66 fisheries. Speaker sir, आयज माझ्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे प्रपोजल आमी डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंटाक दिल्लेले आसा. स्पेशली जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे आमचे देस्तेरो बागान आनी बायणा ह्या 2 जाग्याचेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, तेंचे खुबशे प्रपोजल आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन दिल्लेले. आनी मिनिस्टर इज अवेर. हांव म्हणटा कितें, मिनिस्टरान सदांच आमकां कॉपरेट केल्लेलें आसा एंड ही हॅज बीन व्हेरी कायंड टू सपोर्ट अस. कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन आमचे डिमांड्स घातलेले आसा, प्रपोजल घातलेलो आसा, इमिजिएटली तेजे इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा, तेजी सर्वे जाल्लेली आसा, तेंचे फिशरीज डायरेक्टर, डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर येयलेले आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिसर येवन ते सगळे प्रपोजल घेवन गेल्लेले आसा. तेज्या लागून हांव खरेंच तेंचे आभारी आसा. स्पिकर सर, आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे इश्यू आसा, जे बायणा बिचाचे, जे देस्तेरो आनी बायणाचे फिशरमॅन, हांगा कसलीच थंयसर फेसिलिटी ना ते फिशरमॅनाक. आमी प्रपोजल घातलेले आसा. आतां कितलीशीं एवरी असेंब्लीक हांव हो विशय एवरी टायम मांडटा, बट आजून पर्यंत तेजेर म्हाका सोल्युशन मेळ्ळें ना. कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट बायंडींग शेड ही आजून पर्यंत थंयसर पेंडींग आसा. मागीर रॅम्प आसा मागलेलो, ऑक्शन हॉल, फिशींग लोडींग अनलोडींग पॉयंट,
स्टोरेज रूम आणि ब्रेक वॉटर असे खूपशे प्रपोजल घातलेले असलेले बट अजून पर्यंत ते पेंडींग आसा. म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका दिसता MPDचो रोल येता तेज्या लागून म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट मातसो थंयसर अडकून उरलेलो आसा. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें तेंच्यांनी MPA वांगडा बसोन तेंची NOC घेवन कितें हे खंयच्या डिपार्टमेंटाक हे फिशरमॅन जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा हावजान रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस ऑफ दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचो धंदो करपाक लागून तेंची घरां आतां न्हू पयलींसून आसा ती बायणां आनी देस्तेरो हेंची ती रेग्युलरायज करपाक लागून हे सजेशन हांवें एवरी टायम मांडलेलें आसा. हेवूय हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमकां खबर आसा आमचो मिनिस्टर लास्ट टायम आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 2-3दां येयलेलो आसा आनी एकदां आमचो युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज येयलेलो रुपालाजी तेज्या बरोबरूय आमचो मिनिस्टर सर निलकंठ हळर्णकर येयलेलो बरोबर जी बायणा बिचाचेर आनी देस्तेरो तेंच्यांनी स्वता पळयलेले आसा आनी तेन्ना सुद्दां तेंचो विजीट आसलो तो 19 मे 2023 आनी तेन्ना सुद्दां तांकां प्रपोजल दिल्लो कितें हे जे आमचे डिमांड्स आसा ते मातशे खंयसर तरी आमचे फुलफील करचे कित्याक हे लॉंग पेंडींग डिमांड आसा हे आतांचे डिमांड न्हू. त्याच प्रपोजल आमचो एक प्रपोजल आसलेलो मुर्मुगांवचो हे फिशरमॅनाक लागून स्ट्रीट सोलर लायट्स दिवचे म्हणून हेज्या लागून इन्स्पेक्शन जाला सर्वे जाल्लेली आसा बट अजुनूय ती पेंडींग आसा. आमचे सायडीच्यान आमी कॉर्डिनेट करीत आसता बट सर हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें ह्यो तरी बेगीनच्या बेगीन मातशें क्लियर करून दिवची म्हणून. स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 66 सेम डिमांड ऑन फिशरीज हांव मुद्दाम हांगा हावजान नजरेक हाडून दवरपाक सोदता आनी आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता देर इज नो इन्शुरन्स कवर फॉर कॅनोज आउटबोर्ड मोटर्स एंड नेट फॉर द फिशरमॅन जे मेन तेंची जी आमी पोनय म्हणटा होडयो म्हणटा आनी जे मोटर ते आतां यूज करता आनी जे तेंची नेट आसता जेका आमी जाळ म्हणटा हांकां कितें फाल्यां सकाळी तुफान येयलें तेंची बोट बुडली मोटर बुडलो कॅनो बुडले तेंचे नेट बुडले जाल्यार हांकां इन्शुरन्स मेळना. हांकां खंय तरी फाल्यां सकाळी खंयसर नेट दवरलेले कडेन कोणान उजो लागलो म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन जालें लास्ट टायम कितले एक चुकोन थंयसर उजो लागलो आनी तेजे आख्खें जाळ लासून गेलें बट ताका कसलोच बेनिफीट मेळना कित्याक ते इन्शुरन्स कवर जायना. खंयचोच मनीस जो धंदो करता तो मुद्दाम आपली बोट काय बुडोवपाना आपली जाळ काय वचून तो बुडोवपाना. सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हेंचेर हांकां इन्शुरन्स दिवपाची गरज आसा कित्याक हांकां जर इन्शुरन्स मेळना जाल्यार फाल्यां हांकां कसलो इन्सिडंट जाला हांकां कसलोच बेनिफीट मेळना. त्याच प्रमाणे हांव मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदता जे पयलीं जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तांकां पेट्रोल सबसिडी मेळटाली 50,000 मेळटाली ती आतां खंय तरी कमी करून ती 30,000चेर हाडलेली आसा. हांव मागता ह्या हावजान कित्याक एटलिस्ट तेंचे बाबा 4,500 लिटर इयरली तांकां पेट्रोल दिवची 4,500 लिटर्स इयरली तांकां दिवची आनी त्याच प्रमाणे जी सबसिडी दिता पळय ती कशी पयलीं कशी दिताली एवरी रेजिस्टर कॅनोक दिताले जे कॅनोस रेजिस्टर आसा पळय तांकां सगल्यांक ती सबसिडी मेळटाली बट आतां तो कायदो चेंज करून एवरी फॅमिलीक मेळटा म्हळ्यार फॅमिलीन दर एक 2 भाव आसा आनी तेंचे रेजिस्टर आसा जाल्यार ते दोनूय कॅनोवांक मेळना एका फॅमिलीक म्हळ्यार एकट्याच मनशाक मेळटा एकाच भावाक मेळटा. तशें ना करता एवरी कॅनो जी पयलीं चलताली तशी ही फॅसिलिटीज म्हाका दिसता दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे म्हाज्या एरियेचे स्पेशली बायणा आनी डेस्टोरेचे जे आमचे SPDA मार्केटान वयता आमचो चॅरमॅन आसता हांगा SPDAचो बाब दाजी सालकर तेजे कडेन हांवें हो विशय मांडलेलो तो स्वता म्हाज्या ऑफिसान येयलेलो तेन्ना मिटींग सुद्दां घेतलेली जे आमचे ते लोकल जे नुस्तें धरून पोनयान हाडटा आनी ते विकपाक SPDA मार्केटान वयता जेन्ना ते SPDA मार्केटान वयता थंयसर जाल्यार तांकां थंयसर चार्जीस करता. आतां ते चार्जीस कशे करता हे आतां कितें करता थोडे जाण नुस्तें मारता एक रिक्षा घेता 4-5 जाण एकी कडेन येता आनी वयता बट थंय गेल्या उपरांत एवरी मनशाक आतां थंय एक रिक्षा गेली काय ते एक रिक्षाक चार्ज करूंक जाय बट तशें ना थंयसरले जे लोक कलेक्शन करपी आसा ते एवरी मनशाक 150 रुपया पर आवर घेता. म्हणजे एक मोशन कर. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor, aye. The motion is, those in favor, aye. Aye. Yes, those against say no. Ayes have it, ayes have it. Motion is adopted. The duration of sitting of the House extended by 1 hour. स्पीकर सर हे जे थंय लोक वयता पळय तांकां 150 रुपीज पर आवर चार्ज करता आनी बाकीचे जे लोक येता पळय थंयसर तांकां 300 रुपया पर डे चार्ज करता.
सो हे थंयसर 4 वरांसर रावलेल्या एका मनशाक कांय ना म्हटल्यार 600 रुपया दिवचे पडटा आनी एका रिक्षान 4-5 जाण गेले जाल्यार 3000 रुपया भरचे पडटा. ते एका रिक्षाक घेवचे हो प्रश्न मागलो आसा. हांव डिपार्टमेंटा कडेन सांगता आमच्या फिशरीज मिनिस्टराचे हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. स्पिकर सर, म्हाज्या कलिगान ऑनरेबल MLA केदार नायकान हो विशय मांडलेलो आसा. हांव तेजे भितर चड डिटेलान वचना. बट हे देर इज अ नोटिफिकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑन डिसकंटिन्युएशन ऑफ व्हॅल्यू एडेड टॅक्स बेस्ड सबसिडी ऑन AHD ऑयल कन्झम्पशन बाय फिशींग वेसल. ही खरीच परत म्हाका दिसता रिव्यू करपाची गरज आसा आनी सबसिडी स्टार्ट करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचे वास्को जो आमचो दाजीबाब तेजेर उलयतलो, जे आमची वास्कोची जेटी आसा ती खंय तरी रिपेर करून ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची गरज आसा. कित्याक खरेंच तिजी परिस्थिती जी आसा पळय ती खरेंच बिकट परिस्थिती आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65 हेजेर ऑलरेडी हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आसा. तेजेर हांव चड वचना. बट डॉग केअर शेल्टर हांव वर्ड यूज करता. डॉग केअर शेल्टराची गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे जशें आमकां मंत्र्यान सांगलेलें की जे तेंचे आसा ते लोकल बॉडीसाची जबाबदारी आसा ती लोकल बॉडीचेर जबाबदारी ना दिता डायरेक्टली MOU जे आसा ते आमचे NGO वांगडा आनी एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन आसा पळय तेंचे कडेन सायन अप करून ग्रँट्स इन एड डायरेक्टली तांकां दिवचे जे लोक हे आमचे डॉग केअर शेल्टर केअर घेवंक शकतले. कित्याक आयज आमी पळयता तांकां जेवणाक लागून त्रास जाता, तांकां वखदाक लागून कितें ती खुबशीं आमी पळयता कुत्री जी हे आसता रोगी जाल्लेली आसा, थोडी जाण बिमार आसता, तांकां खंय तरी आसरो दिवपाक लागून म्हाका दिसता हेजी गरज आसता. त्याच प्रमाणे हांव चड टायम घेयना कित्याक आनी खूब उलोवपाचें आसलेलें. हांव मागता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून. थँक्यू सर. श्री उल्हास सेकर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला. कट मोशनाक ओपोज करपाक. डिमांड नंबर 65 पशु संवर्धन आनी पशु चिकित्सा विभाग. स्पीकर सर, आमी पळयता जशें मनशाक जगपाचो हक्क आसा तसो जनावरांकूय जगपाचो हक्क आसा. आमी पळयता की स्ट्रे कॅटल्स जे रस्त्याचेर गोरवां आसता केन्ना केन्ना तांकां गाडी तेंचेर मारता, एक्सिडेंट जाता, तेंचे पांय इंजर्ड जाता. आनी अशा जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना आमी जेन्ना एनिमल हजबंडरीक जेन्ना आमी कळयता की तेंचे कडेन तशी एम्ब्युलन्स आसना तांकां येवन व्हरपाक, ही एम्ब्युलन्स दिवपाची गरज आसा. मिनिस्टर बरें काम करता पूण कांय सुदारणा मिनिस्टरान ह्या करपाची गरज आसा. एम्ब्युलन्स जर आसली जाल्यार आमी फोन मारल्या बरोबर ती गाडी आयली आनी तांकां घेवन गेले जाल्यार तांकां इंजर्ड जातकूर तांकां मेडिकल करचें पडटा, तांकां मेडिकल केअर करचें पडटा, तांकां पेन मेडिटेशन जावं ट्रिटींग वाउंड्स एंड सर्जरी अशे तरेचे जे तांकां उपाय करपाक जाय ते ह्या आमी एनिमल हजबंडरीन पळोवपाक मेळना. कारण आमच्या गोंयांत टोंका, आकय, म्हापसा, होंडा, फोंडा आनी सनसोडा आमकां सनसोड हें कुर्तरी हितून पडटा तें आमकां लागता. जेन्ना आमी वयता तेन्ना इवनिंग आफ्टर 6 हें सनसोड ऑफीस बंद आसता. तेज्या उपरांत जर कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी कोणाक फोन करतले अशे प्रश्न निर्माण जाता. त्याच प्रमाण आमी पळयता की मॉरड लँड्स ऑर ग्रॅजींग लँड शूड बी आयडेंटिफायड अँड नोटिफाय in every panchayat as per the High Court Rajasthan guidelines. Such grazing land should not be converted, not to be sold, as they come under community land. We must save this grazing land for well-being of cattle. आमकां हें दिश्टी पडना. पयलीं आमी पळयताले की गोरवां अशी मळार चलपाक वयतालीं आनी ती बरी सेफ उरताली. आज ते मळां दिश्टी पडना, गोरवांक चरपाक मेळना आनी गोरवां सगळीं रस्त्याचेर येता. त्यामुळे बारीक बारीक एक्सिडेंट जाता. लोकूय हे तेंचेर गाडी मोटरसायकल मारून लोकूय खूब जाण मेल्ले कडेन आसा. हें जावपा खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणीन ह्या खातीर कितें तरी उपाय योजना करची म्हणून. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्री बिमेन शेट. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यात पयलीं आदले मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर बाईचे हांव आभार मानता ज्यांच्यांनी काम धेनू स्कीम गोंयांत चालू केली. त्या टायमार स्पीकर सर खरोखरच एक आमच्या धनगर समाजाच्या आनी इतर समाजांतल्या लोकांक ही एक स्कीम वरदान अशी ठरलेली. पूण आयज स्पीकर सर थोडेशे जे अपग्रेडेशन इन रेट्स ऑफ वेरियस रेट्स ते म्हणजे खाद्याची रेट जी वाडलेली आसा ताका लागून स्पीकर सर हे धंदो चलोवप खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा.
आमच्या सगळ्या कलिकांनी आतां म्हटलेलें आसा जी कितें डिफिकल्टीज आहा त्यो सांगलेल्यो आसा. स्पीकर सर, ज्या प्रमाणे ही जर रेट कंपेरेटिवली जर दुधाची रेट वाडली जाल्यार ती थोडीशी रेट कंपेन्सेट जावन हो धंदो चलोवपाक खूब बरें जातलें. आयज स्पीकर सर, जी खाणाची रेट वाडलेली आसा ती कंपेन्सेट करपाक लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां की आमच्या गोंयांत अशें खाद्य तयार करपाचे कारखाने खंय तरी आमचे जर हांगासर केले जेणे करून थोडीशी रेट कमी जाली खाद्य तयार करून जाल्यार आमकां ती थोडे आमच्या फार्मरांक खूब बरी पडटली. तशेंच जे फॉडर जे तयार करता ते लार्ज स्केलान जर आमच्या हांगासर फॉडर तयार करून तेजी जर रेट एफिशियंटली कमी जाली जाल्यारूय स्पीकर सर आमच्या जे फार्मर्स आहा त्या भावांक आमकां खूब सफिशंटली हें काम करपाक मेळटलें. दुसरें सर, आमचे जे वेटरनरी सर्विसीस जे आतां प्रोवायड करपाक लागून आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल सीएमान सांगलेलें आसा की जी वेटरनरी हॉस्पिटल हांगा मुळगांव जावपाक जाय तें बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून हांव स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां. हेजेर मातशें चडांत चड भर दिवन हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर की मयान एक व्हडली सगळ्यान गोंयांतली किंवा हांव म्हणटा देशांतली व्हडली गोशाळा आहा जी गोमंतक गो सेवा महासंघ ही संस्था चलयता आनी हिका जो त्रास जो लागता हे 4000 गायो आयज आमी पोसता मयान. 3 आमचे कडेन गोशाळा आसा आनी ह्यो 3य गोशाळ्यात आपल्या एरियेन जी गोशाळेन पुराय गोंयची जी गोरवां हाडटा ती मागीर ती मोडकी आसूं तोडकी आसूं सगळ्या गोरवांक ते ट्रिटमेंट दिवपाचें काम करता. आतां ही वेटरनरी सर्विसीस जर आमकां बेगींतल्या बेगीन जर जाली जाल्यार आमकां त्या गोरवांक सांबाळपाक लागून खूब सोयिस्कर जातलें स्पीकर सर. तशेंच जे आमकां मानधन मेळटा गोवोरमेंटाचें की ह्या गोरवांक खाद्य दिवपाक लागून तें खाद्य दिवपाचें मानधनूय वेळेर मेळचें जेणे करून सगळ्या गोरवांक बरी पोसपाक लागून बऱ्या कंडिशनान दवरपाक लागून ती आमकां मदत जातली. स्पीकर सर, चड वेळ न घेता डिमांड नंबर 59 उलोवपाक सोदता. जे फॅक्टरीज एंड बॉयलर आमचे डिपार्टमेंट जें आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन एकूच हांव विनंती करपाक सोदतां जे आमचे कारखाने आसतले गोंयांत त्या कारखान्याची वेवस्थीत रित्या देखरेख करपाची जबाबदारी तेंच्या कडेन आसता. एकदां लायसनींग दिलें फॅक्टरी चलता अशें कन्सिडर करून आमचे खुबशे ऑफिसर्स निग्लेक्ट करतात. तशें न करता जे कारखाने चलता ते बरे वेवस्थीत चलता काय ना तेंचे एमिशन जें आसा वेदर इट इज कार्बन इमिशन ऑर एफ्लुएंट इमिशन लेट आउट डायरेक्टली इन द एटमॉस्फियर तशें हें जाता न्हू. ह्यो कंप्लेनी लोकां कडसून वयताच्या तेज्या उपरांत हे कंप्लेंट जे घेता तशें न करता स्वता तेंच्यांनी आपूण तेंचें निरीक्षण करपाक जाय आनी थरोली करपाक जाय जेणे करून लोकांक त्रास जावचो न्हू लोकां कडसून कंप्लेनी येवच्यो न्हू. अशें हांवें ह्यान पयलीं सांगलेलें आसा जे कार्बन इमिशन आहा ते स्टॉप जावपाक जाय म्हणून. ह्या कारखान्यांचेर लक्ष दवरपाक जाय. काही कारखान्यांनी एक्सप्लोजन जाता. हे एक्सप्लोजन कित्याक जाता हे फायंड आवट करचें पडटलें आनी ह्या डिपार्टमेंटान चडशें हें लक्ष जर दिलें जाल्यार सगळ्यो ज्यो दुर्घटना घडटा हे एक्सप्लोजन जातात ते स्टॉप जावंक शकता. स्पीकर सर, जास्त वेळ न घेता आमच्या गोशाळेन जास्त लक्ष केंद्रीत करून जी व्हडल्यांतली व्हडली गोशाळा जी मयान आहा तिका हेल्प करचें अशें सांगता. थँक्यू स्पीकर सर. सभापती महाशय, हांव आज जे सभागृहा मुखार डिमांड आसा डिमांड नंबर 59, 65 and 66 हांकां सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी जे कट मोशन्स आसा तांकां ऑपोज करता. स्पीकर सर, एक 2 विशयाचेरच उलयतलो. माननीय मंत्री जे आज डिमांड दवरल्या त्या मंत्र्यान 2 वेळा आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक विजीट केल्या आनी थंय चलणारें काम तेजे बद्दल म्हायती जाणून घेतल्या. त्या खातीर माननीय मंत्र्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां. खरें म्हणल्यार मोले हांगा एक वेटनरी डिस्पेन्सरी कंप्लिशनाक पावल्या आनी माननीय मंत्र्यान तेजें इन्स्पेक्शनूय केलां.
माझी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की ते जाता तितले बेगीन जर इनॉग्रेट करून फंक्शनल जालें जाल्यार म्हाका दिसता जी जनावरां थंय बरी ना जाता जावं इंज्युअर जाता तांकां आमकां ट्रीट करपाक मेळटलें. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की जाता तितले बेगीन लक्ष घालून तें फंक्शनल करचें. दुसरी गोश्ट आसा ते आमच्या मतदारसंघा भितर लायव्ह स्टॉक फार्म आसा धाट म्हणटा थंय पर्सनली गेले आमी, हांव माननीय मंत्र्याक घेवन गेलां. बरी व्हडली एरिया आसा स्पिकर सर, सादारण 56 एकर्स एरिया आसा आनी ते कल्टिवेशन जें पळय आसा पळय न्ही तें हार्डली 9 एकरांक आसा. म्हाका दिसता ही एरिया आमी बरे कामाक यूज करूं शकतले थंय. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक की थंय जर समज एडवोकेट स्टाफ जर समज घातलो आनी कंपाउंड बीन जर समज आमी वेवस्थीत जर ते रिपेर केले, इवन ती थोडे स्टाफाक जे पळय लागणारे जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जर रिपेर जर केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमी थंय बरे भशेन थंय कल्टिवेशन करपाक शकतले आनी तेजो फायदो जातलो. दुसरे जे पळय फॉडर फार्म आसा ते कालें आसा आनी ते हार्डली एक 16 एकर्स आसा, पूण थंय सुद्दां जें कल्टिवेशन पळय जाता न्ही ते फक्त 5 एकरांचें जाता. ह्या दोनी फार्मांचेर पळय आसा पळय न्ही तेजेर लक्ष घालून ही परत आमकां फूल कल्टिवेशन करपाक जाय. एक विशय मुद्दाम करून हांव सांगतलो की सादारण थंय जे पळय लायव्ह स्टॉक आसा आमच्या धाट फार्माक 300 वयर लायव्ह स्टॉक आसा आमचे कडेन ते नंबर. सादारण 325 आसतले बफेलोज आनी कावज आनी सादारण म्हाका दिसता दूद पर डे 110 लिटर दूद मेळटलें. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हें आमी जर समज जर परत सगळें जर लक्ष दिवन जर केलें जायत जाल्यार थंय एम्प्लॉयमेंटूय थोडो जनरेट जातलो आनी पुरेपूर जो आमचे कडेन रिसोर्सीस आसा अवेलेबल त्या रिसोर्साचो आमी उपयोग करूं शकतले. कृपा करून तुमी हेका थोडेशें बजेट प्रोविजन करा आनी जे स्टाफ थंय आसा ते स्टाफूय कमी आसा आनी तांकां लागणारे कांय गोश्टी आसा थंय. थोडे कितें जाता थंय ते गवे रेडे येता आनी हें जें पळय आमी रोयल्लें जें पळय हें पळय आसा ते खाता. ते जर कंपाउंड वॉल जर सारकें जर वेवस्थीत केलें जाल्यार तेजें रक्षण जातलें. स्पिकर सर, ह्या गोश्टीचेर आमी जर समज सारकें बारकायेन लक्ष दिलें जायत जाल्यार जीं गोरवां रस्त्यार जी पळय बसलेलीं आसता आनी रस्त्यार अडथळे करता ताका लागून एक्सिडेंट जाता. जशें आमचे माननीय सदस्य तुयेकरान सांगलें की तेंचे पांया वयल्यान गाडयेचे टायर गेले उपरांत कितें जाता ते इंजुरी जाता आनी मागीर सामकी ती त्रासान पडलेली आसता. त्या खातीर आमच्या ते डिस्पेन्सरी आसा ती जर बेगीन जर समज केली आनी जी गोरवां जर समज मेळटा तांकां जर आमी शक्यतो व्हरोन ती समज जर धाट फार्माक जर आमी तांकां अरेंजमेंट जर केलो जायत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. परत एकदां माननीय मंत्र्याचें 2 फावटी त्या मतदारसंघाचें विजीट करून इन्स्पेक्शन करपाक केल्ले बद्दल हांव अभिनंदन करतां आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. थँक्यू स्पिकर सर. Honourable Member, Mrs. Divya Rani. Sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry. First of all, the amendment to Mukhyamantri Sudarit Kamdenu scheme. I would like to bring to the kind attention of the House that last year I had raised the issue of our Dhangar amendment in the Kamdenu scheme for the benefit of our Dhangar community, because they couldn't avail of the benefit of the Kamdenu scheme because they didn't have land ownership. But during my recent conversation with Honorable Minister, I was happy to learn that the amendment to the Mukhyamantri Sudarit Kamdenu scheme will soon come into force. I've heard that it will be in force in the next 8 days or so.
and which will allow now our Dangar community all over Goa, and we have a lot of Dangar community doing in dairy farming in Sattari Taluka. So this is going to benefit them a lot, because तांकां आतां जे तांचे जागो तांच्या नांवार नाशिल्लो आनी ताजे खातीर तांकां सबसिडी मेळना आशिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान, ती आतां तांकां आतां सबसिडी मेळून ते फार्मिंगान our milk production and dairy farming, they are going to the production is also going to increase, and more people are going to get into dairy farming. So this is going to help them, because tani amendment kela. So now because of the amendment, I think just one caste certificate and just one affidavit to the ownership of land is enough. That is what I have learned, and I would take this opportunity to thank the Honorable Minister की ताणी हाजेर अशें लक्ष घालून इतले ताबडतोब ही amendment केल्या ह्या स्किमान, and this is really going to help our Dangar community all over Goa, and I would like to thank you, Honorable Minister, on behalf of the Dangar community of Sattari Taluka, की तांच्या आतां ह्या अमेंडमेंटा खातीर तांकां जे इश्यूज आशिल्ले you have resolved it. I would like to speak on the upgradation of the Honda Veterinary Hospital. आमचे थंय veterinary hospital आसा Honda आमच्या पंचायतीन, पूण तें जें hospital आसा, it is would like to request you to convert it into a multi-speciality hospital complex with modern facilities like OPD, operation theatre, basic diagnostic facilities and laboratory facilities. हांगा हे सगळे facilities ना म्हणून आमचे जेन्ना हे सगळे doctors तांकां आमचे जे animals आसा तांकां इधर म्हापसा नाल्यार पणजे रिफर जाता, आनी हाज्या खातीर खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो मागता की इफ यू कूड कन्वर्ट दीस फॅसिलिटीज इंटू लिटल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ऑफ होंडा, दॅट वूड बेनिफीट आवर लोकल्स अ लॉट. तांचे जे स्ट्रेंथ आसा थंय डॉक्टरी बी टायमली डॉक्टर नासता, तुमी तर एक एडिशनल तर थंय डॉक्टर घालो, सो ताजोय फायदो जातलो आमच्या होंडा वेटनरी हॉस्पिटलाक, कित्याक द स्टाफ इज लिटल लेस देर. एट द सेम टायम द ट्रिटमेंट ऑफ आमचे जे गायो बी आसता ते इट हॅपन्स एट द फार्म्स, सो आमचे जे डॉक्टर वता ते आमची टेरेन जी आसा ती सामकी खडबडीत आसा. इट इज लायक अ ऑल टेरेन व्हेकल इज नीडेड फॉर अ एरिया. सो because the doctors go with all the artificial insemination kits and medicines equipment, so तांचे कडेन जी सद्या जी ती टाटा विंगर आसा ती मातशी बदलून ते एक मातशी एक बोलेरो तर दिली न्ही, because it's you know a better vehicle for our terrain, so that will help the doctors a lot at the hospital. दुसरे support to dairy farmers, जे आमकां इन्सेंटीव आमच्या मिल्क प्रोड्युसरांक मेळटा, डेरी फार्मर्सांक एक 40% सबसिडी मेळटा, दुधाचेर 32.28% आनी कॅटल फिडाचेर 7.72%. सो हे लास्ट टायमी, आनी दिस इज दीज आर ऑन द प्रोसीड्स ऑफ मिल्क सप्लायड टू इदर गोवा स्टेट कोऑपरेटीव मिल्क युनियन ऑर एनी अदर डेरी युनियन ऑथरायज्ड बाय द गोवा गव्हर्मेंट. बट तांचो डिमांड आसा खूब वर्सां जाले की जी तांकां सबसिडी 40% मेळटा ती 60% इन्क्रीज करून तांकां मेळची म्हणून, आनी ती मातशी टायमली मेळची म्हणून. कित्याक केन्ना केन्ना ते म्हणटा की थोडे देर इज अ लॅप्स आनी थोडे म्हयने तांकां टायमली सबसिडी मेळना, आनी देर इज अ लॅप्स इन दॅट. ताजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी तांकां तर टायमली तर ही सबसिडी मेळ्ळी, आनी ही तर तुमी तर वाडोवन तांकां सबसिडी मेळ्ळी. लायक माय कलीग डॉक्टर शेट्ये सेड, लॉट ऑफ पीपल, मोर पीपल वील गेट इन टू डेरी फार्मींग. आमच्या भागांतले रुरल भागांतले पसून तर तुमी अशी तांकां तर संदी दिली, इन्सेंटिव्स दिले जाल्यार आमचे खुबशे जे ऑलरेडी इन टू सत्तरी तालुका इज द लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिल्क इन द होल ऑफ एंटायर गोवा. सो तुमी तर हे तर तांकां इन्सेंटिव्स दिले जाल्यार आमचे भागांतले खुबशे लोक आनी डेरी फार्मिंगान येतले. फक्त गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां हे सबसिडायज तर रेट्स टायमली तर इन्सेंटिव्स मेळ्ळे जाल्यार खुबशे आमचे लोक ह्या भागान येवपाक लागतले. सो आनी जे डेरी फार्मर्स आसा ते दे प्रिफर सप्लायींग मिल्क टू सुरत डिस्ट्रिक्ट, आमचे सुमूल,
more than Goa Dairy, because they say that Sumul does their payments in a digitized manner. आणि तांकां ते digitized तांचे आसा म्हणटकच तांकां ते timely payment जाता आणि आमचे गोवा डेरीचे मातशे there is a lapse in payments. So मागता की तुम्ही तर गोवा डेरी बी digitalize केले जाल्यार timely dispersal of money will be in a timely manner. There is a Goa Dairy's cattle feed plant, Marwawado म्हणून आसा Usgaon, but it has been closed last couple of years. So water, if your department can take this over, so it's not बंद केला हो 2 वर्सां जाले. पण if your animal husbandry department takes this over, जाल्यार the center will run efficiently आणि dairy farmerank आमच्या सत्तरीच्या they'll be able to purchase the cattle feed at subsidized rate. So हो जो बंद आसा इतले वर्सां म्हणजे म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली उसगांवां तो cattle feed plant बंद आसा. So मागता की तुमी बेगिनच्या बेगीन तो स्टार्ट करचो सो तांकां proper timely cattle feed मेळपा लागतली आमच्या फार्मरांक. I would like to speak on demand number 66, fishery. Na, पण ताजे पयलीं I would like to speak on this, the stray dog menace, which is in, I think it's all over Goa, पण आमकां सत्तरीनी लागता आणि all over Goa लागता. So, but as per directions of the Supreme Court of India in SLP number 691/2009, a state animal birth control implementation and monitoring committee for the state of Goa has been formed. So in order to implement this dog control program effectively, you have to set up animal birth control centers, and it is important and mandatory that the local bodies, panchayats, are involved in this. But I think there's lack of awareness about this, and that because of this lack of awareness, the panchayats are not availing of this Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014. So haje खातीर तुमी तर हे तर if you create this awareness programs आणि हे तर पंचायतीक तर तांकां कळ्ळें जाल्यार we can maybe have some build food and shelter homes for these stray dogs, where हे सगळे जे कितें मेडिकली बी करपाक लागतले आनी टेक केअर ऑफ देम, आनी हे जे रस्त्यार पळय जी कुत्री भोंवता ती भोंवपाक बंद जातली दिसता. Maybe we should look into that, request Honorable Minister to look into this scheme, which is, there is no awareness in the panchayats, because according to this scheme, the panchayat bodies have to take this up. But तुमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की हें आमी करपाक शकता म्हणून, आनी जी कुत्री जी भोंवतात स्ट्रे डॉग्स आमच्या रस्त्यार भोंवतात ती भोंवपाची बंद जातली. I would like to speak on demand 66, that is fisheries. The Department of Fisheries had conducted a feasibility report setting up an aquarium in Keri, Sattari. खूब वर्सां जाली, हाका must be 10-12 years back. But and the process of land acquisition and preparation of a DPR सगळे जाल्लें, but ताजे मागीर there was no further progress. So this just last 1 minute. So I would like to highlight that the project of a wellness center, eco cottages, is coming up through GTDC Tourism Department in a area which is very close to this proposed site of the aquarium, and that work will start soon. So tumcho tar aquarium, tumi tar DPR prepare karun, if I request you to revive that project, this is going to benefit amche area, especially amchi rural area a lot, because this is going to promote hinterland tourism in our area. So request Honorable Minister to please look into this and try to help us and try to help our rural area into this. Thank you, Speaker, sir. I request the members to take as a little lesser time. Honorable Member Sri Krishna Salkar. Speaker, sir, I stand to support the demands. And fisheries hacher उलयता आसतना I'll be very specific. आज आमची वास्को jetty जी आसा, that jetty is in a very bad shape. And last time I had approached आमचो Honorable Minister, and Ministran ती within no time आमकां repair करून दिल्ली, spending around 44 lakhs he had spent. So I am very thankful to him. पुणून ह्या वर्सा कितें जालें की we were after elections, we moved the file, आनी Ministran, म्हाका दिसता immediately I have seen him personally taking that file to all the departments, म्हणजे Minister कडेन हे करपा CM कडेन,
आनी म्हाका दिसता as per his assurance by Monday they will go and inspect and by next week नाल्यार आनी एक वीक म्हणजे असेंब्ली सुरू आसतनाच ते जेट्टी रिपेराचें काम सुरू जातलें. हाज्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दीस जेट्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिनिस्टर ना पूण आय जस्ट वॉन्ट टू रिमायंड की दीस जेट्टी एक 250 लोकांक ट्रॉलर ओनरांक ते हें करता. इट इज अ स्मॉल जेट्टी आनी कितें जाता की फर्स्ट ट्रॉलर्स येता आनी पयले लागता. सो फाटल्यान पळय ज्यो ट्रॉलर्स येता दे कांट पार्क एनीवेर. सो तो एकामेकाचेर रावन मागीर ते नुस्तें काडपा इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. तातूंत भितर कितले जाणांक लॉस जाता, तातूंत भितर बोटींग डॅमेज जाता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता. एमपीटीन आमकां फॉर अ जेट्टी परमिशन दिल्लें आसा. सो आय रिक्वेस्ट हिम की जाता तितले बेगीन वी शूड ट्राय एंड डू दॅट परमनंट जेट्टी. आज आमी अरावंड 60 lakhs म्हाका दिसता 60 to 65 lakhs ह्या वर्सा जेट्टीचेर मोडटले. लास्ट टायम वी स्पेंड अरावंड 40 लाख. सो अरावंड 1 कोटी रुपया ह्या 2 वर्सांनीच आमी मोडले. म्हाका दिसता आनी थोडे पयशे घालत जाल्यार म्हाका दिसता न्यू परमनंट जेट्टी जावंक शकता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की आज तुमी आमकां ही इमिडिएटली म्हणजे म्हाका खबर आसा बिफोर द रेन्स आमची मिटींग जाल्ली सीएमा बरोबर आनी इमिडिएटली त्या दिसाच ऑनरेबल मिनिस्टरान ते सँक्शन करून घेतले. स्टार्ट करपाक मेळना आमकां ते सँक्शन करून घेतले बाय दीस मंडे. कमींग दीस मंडे आवर इंजिनियर्स आर गोईंग देर. सर म्हाका इतलोच रिक्वेस्ट आसा तुमकां की आतां आमी 2 वर्सांनी अरावंड 1 कोटी 10 लाख रुपया सुमार ते जेट्टीचेर रिपेराकूच मोडले. ते तशें जावचें न्ही. म्हाका दिसता की आमकां एमपीएन परमिशन दिला. सो एमपीएक मातशें इल्लें वाडय म्हणून सपोज ती जेट्टी सांगली परमनंट जावन पडटली आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान DPR करपाकूय लायला. म्हाका दिसता DPR सेंट्रलाकूय पावला. आमचें इन्स्पेक्शन जालें. सो बेगींतल्या बेगीन ती जेट्टी आमची करून घेतली जाल्यार ते नुस्तेकार भाव आमचो ट्रेडिशनल बिझनेस तो आनी तेच लोक सोडून वचपाक लागल्या बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसीस आनी दे कॅनॉट एफोर्ड इट. सो in the best interest of all these fishermen म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन सपोज इफ दीस जेट्टी इज डन इट विल बी अ बिग रिलीफ. हांव ताजेर चड उलयना. मिनिस्टर स्वता आपूण तातूंत इंट्रस्ट घेता. मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिला की बाय मंडे थंय एक इंजिनियरातून काम स्टार्ट जातलें. सेकंडली जो सबसिडीचो इश्यू आसा 2022 ती बंद जाल्ली. तो सबसिडीचो इश्यू ह्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खूब इम्पॉर्टंट आनी तांकां ती मेळप हो तांचो एक सरकारान दिल्ले एक तांकां रायट सो आनी दे शूड गेट इट. तेंय बी म्हाका दिसता मिनिस्टरान आपल्या हाजेर घेतला आनी मे बी ही हॅज एश्युर्ड ऑल्सो दॅट एटलिस्ट 1 वर्साची पयलीं तो इमिडिएटली रिलीज करतलो म्हणून. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम फॉर रिलीजींग दॅट सबसिडी ऑल्सो. लास्ट एकूच पॉयंट उलयता स्पिकर सर कित्याक सीएमान सांगला बेगीन बेगीन काबार करा म्हणून. सो आय वील जस्ट आमी पयर कुत्र्यांच्या संदर्भान आमी सगळे उलयले. एवरीबडी वॉज सिंपथेथीक आनी सगळ्यांनी सांगलें की इट हॅज टू हॅपन म्हणून. कुत्र्यांचे आमी पळयता आसतना आमी मनशांचेय तितलीच काळजी घेवपाक जाय. पूण ती मन जात ताका उलोवपाक कळना. कुत्र्याक कांय सांगपाक कळना. सो तांचो एक न्यू पॉलिसी इज कमींग. तातूंत भितर दे आर ट्रायंग टू इन्क्लूड एवरीथींग. पूण म्हाका इतलें दिसता ही पॉलिसी करता आसतना सीएमान ताका बजेटरी प्रोविजनूय करचें. नाजाल्यार आमी खंय तरी आनी कोणाचेर ते सोडनासतना इफ एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट ओन्ली कॅन डू एवरीथींग एंड दे हॅव गॉट अ व्हेरी नायस प्लॅन. म्हाका दिसता एक 2 सेंटर्स दे आर ट्रायंग टू ओपन सावथ आनी नॉर्थाक एक वेर 100 dogs फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी इम्युनायज्ड एंड स्टरिलायज्ड. तशें केलें जाल्यार चड बरें जातलें. आनी फक्त ऑनरेबल मिनिस्टराक मातसो सांगता की सीएमाच्या फाटल्यान लागून इल्लें बजेटरी प्रोविजन करून घे. पयसो आसलो म्हणटकूच सगळें क्लियर जाता आनी सगळें फास्टूय जाता. पयसो ना म्हणटकूच ताकाय त्रास मागीर आमी ताका फोन मारता मागीर तो आनी कोणाक फोन मारता. तशें जावचें न्ही. एक बजेटरी प्रोविजन करून ताणें तें हें करचें इतलें म्हणटा. देव बरें करूं. Member Shelton. Speaker sir, I rise to support the cart motion and oppose the demands. Speaker sir, when I start with demand number 59, I want to remind the Honorable Minister, jenna last session I had got assurance from the Honorable Minister Ani Babelek Sikeran, and he had said that I had done so LOP म्हणून म्हाका बी सांगिल्लो and you had told me that I have given justice to that LOP and you had promised me a lot of things. Jenna in pollution, no, I'm just saying. No, factories, because I'm just coming to that point. For pollution in Kokoli industrial state, and all the discussions are there. And when I'm talking about factories and pollution of hazardous gas, though it is in Kokoli industrial state, म्हाका केप्यां मतदारसंघ गेलो टचिंग joining up, and
जे इंडस्ट्रीज तेगे येतो बट चडसो 70% तेगेलो 30% माय वोट म्हणजे मुगेले लोक मुगेली केपेंची जनता ही तेजो भोगताय जे पोल्युशन जे वेस्ट तेंगे वयता ते सगळे आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात आतां fields are getting spoiled, लोकां पांय कुसताय सगळें जाता. And it was promised to me last factories and जेन्ना जातलें pollution बंद करता म्हणून. Speaker sir, now it's almost 6-7 months, no action has been taken. So I just want to. No, I'm just saying. But anything this pertaining demand to I put environment. last time, what demand What I are we put talking about is pollution not here? fulfilled. Speaker sir, I'm just saying this demand what I had said to fulfill last time regarding this hazardous gas and waste which is coming from Konkoli, as nothing has been done. So means I just want to remind out. No problem. Speaker sir, now again, my putun Saumin and putun kada. Kida could till all do it. Speaker sir, this is the main thing what I want to bring to your notice regarding this gases and waste which is coming from that industrial state. Speaker sir, when I speak about demand on 65, stray cattle, and we have a group, group, and one prominent group which is formed in Cape, citizens. Every time the group are stray cattle, what mess they do on the shops, on the roads, accidents, the group are eat us. And there are pound keepers, I don't know, who hai kiti hai, the kam kotai na kotai. Government is paying them salary, sogli bore ha. Ami zonwara gunya korpaina, they are called animals, but munis je lai. Department and munis pound keeper bine jo lai tenka care घेवपाक धांडापाक गौशाला जाय. We are paying them good initiative. सरकारान गौशाला केला good initiative. But though they maintain गौशालास तेंगेले track दुता pound keepers do their duty. हम जानवरां blame कोताय सुण्यां blame कोताय म्हणतो. Okay, dogs part side. But cows, stray cattle, all these pound keepers तेंगेले detail तेंगेले audit जावपा जाय. What they have done, what they are doing. To my knowledge, almost 6-7, I think, pound keepers are there, I think, Cape municipality. But I don't know what job they are doing. On that group, I get every day messages saying that the whole town is dirty. Accidents are there. Partying kon ek accident dalo. Even now, ek side paralyzed na hato wablo accidents in Cape. So these are the things what the government has to take. RLM, ami jobs create kare sogol kotai. But that audit na kon kit kota kona hobaru na responsibility kona na. Speaker sir, when we talk about dogs, a dog man zada, I kali ek sokal saile, because I have a place in Benauli hotel, I think like Wadi Beach. Within a month, 1 month, almost 2 major cases allo. Je akle local goinkara kani ek tourist almost sunyani 10-12 and drag kon tenga utka ille, and then locals came and they were tenga rescue keli. So it brings a bad name to Goa because itli borbar tourists are goinkara and we cannot control this. Majority of these dogs which are there on the beach, touristic sites, it is a failure on the government's part. So I feel that the government should take something corrective measures to see that this stray dog maintenance are them bonds up. Speaker sir, ata jenna uloita we have a muddama ullekh hota last assembly ko nikalne ek veterinary clinic am gele and there is one Dr. Natasha Muna. That clinic or center is on the first floor, Cape. A single studio has kit kai dilo hateka. And last 2 days, what I came to know, there is no electricity. Power failures on tenge PC, sogel gele. Light una. Just keep a note ke upa deo. And that is on the first floor. Kone sunia, kone pet sangine the first floor or somebody. So called electricity chane ek barik thinga ek office ha. This has to be shifted at the earliest. First, second floor are again thing also korba jaye. Ek center galpa deo, and it is there for so many years now. No one is bothered about it. They have to give at least 100 square meter ek boro place di denga. 50 square meter on the first floor. How they will work? This doctor is working. Itle kon te Toribusanti probably Dr. Natasha, she is doing a good job. But I think so. Government has to be sensitive and get this thing done. Speaker sir, when we talk about आमगेले demand 66 आमगेले fishing community आणि गोंयकार we are famous शीत कोळी आणि आमकां जे नुस्तें आहा तें it is famous and lot of Goans foreigners or tourists come because of fish. But जे traditional fishermen आहाय ते आमगेले हांव old fishermen उलयना जे traditional कित्याक म्हगे मतदारसंघाक जावं बेतूल पोस्तांवाडा आमगेले एक पागी समाज आहा नुवें आहा साळारी आहा
हे 3 कडेन आमकां सारके मूळ गोंयकार नुस्तेकार भावंक मेळटाय बट तांकां बेजीक फेसिलिटीज नाय आज साळारे मोटिंग आगोंदा विच इज आमगेलो ऑनरेबल स्पीकर आहा ते गेले आनी म्हगे मतदारसंघ इट इज जस्ट दॅट बॉर्डर ब्रीज जाली काणकोणा पळय ब्रिजी येयल्या केप्यां पडटा थिंगा रस्त्यार ते बबळी बायलो नुस्त्या विकताय आय मेनी अ टायम्स ऑनरेबल मिनिस्टर पावलो एक फंक्शना थिंगा तो जॅकेट्स बीन कितें दिवपाक पावलो तूं आनी इट वॉज प्रॉमीस आय हॅव पूट अ एस्टिमेट जाला दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदपा ब्रिजीचे त्या सायडीन एक एक्सिडंट जाला आनी जालें थिंगा एक्सिडंट हे लोकांक हे आपल्या रिस्कार घेवन आमकां हें जेवण नुस्त्या दिताय दोयऱ्या वचून पयलीं फर्स्ट रिस्क दोयऱ्या वचून हाडपाक आमी ते नुस्त्या 5 रुपया म्हणटाय बट वॉट रिस्क दे टेक टू वेंचर इन टू द ओशन एंड गेट इट इज अ बीग आमकां एक मोठपण सो म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हे लोकांक चड कोण हांव सांगता हिंग साळारी जे आमगेले रस्त्यार बसताय तांकां एक पर्मनंट थिंगा करची एक जागो दिवचो आनी तांकां एक बरें एक विथ डिग्निटी दे कॅन सेल दिया थिंग्स कित्याक आमकां पडोन गेल ना एक्सिडंट जालो म्हणटकीर मागीर कोण येता पुलीस येता पंचनामा कोतयता आनी जालें थिंगा सो म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेंका जाग्यांक साळारी हे भावांक तांकां कितें जाय ते हकाचे वस्तू लायक बेजीक थिंग्स लायक जॅकेट्स वॉट एवर हें तांकां दिवचें सेम थिंग इन बेतूल पोस्तां वाडो थिंगाय आमगेले थोडे पागी भाव आहाय तांकांय थिंगा जेटीवर रॅम्प ना सारकें ना दे आर डुईंग बाय देयर ओन सेल्फ ऑल दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन आम व्हड व्हड मनशांक सबसिडी जाय सगळें कोताय LED फिशींग जाता हे नुस्त्या माताय ते जोणट्या वयताय बट नीज गोंयकार जे आमगेले मूळ नुस्तेकार आहाय तांकां अजून कांय मेळना तेंचे सगळो अन्याय जाता हें म्हाका सदां सरकार हॅज टू टेक स्टेप्स हें तरी आम नुस्त्या तरी मेळना जाल्यार म्हाका सांग हे गोंयकारांक व्हडलो ट्रॉलर ओनर एकलो 10-15-20 ट्रॉलर घेवन आहाय तांकां सगळे सपोर्ट कोताय बट बारीक नुस्तेकारांक कोण सपोर्ट कोना सो म्हाका दिसता हेजेर मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हें आमगे गोंयकारपण म्हणटा सांबाळचें थँक्यू स्पीकर Honourable Member Shri Rudolph. I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 66 फिशरीजाचेर उलोवपाचें आहा कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना आमच्या गोंयान आजरानी ट्रॉलर आहा आनी हे ट्रॉलर ऑलमोस्ट 300 किलोमिटर्स ते ट्रॅवल जाता दर्यान वचपाक आयसीन आनी तशेंच 300 किलोमिटर मायज ते ट्रॅवल करता पत्ते येवपाक आनी हें करता म्हळ्यार तांकां ओवर अबावट 18,000 to 20,000 तांकां देस्पेस जाता डिझलाक ताका लागून एक बरें सजेशन आसलें आमच्या मिनिस्टराक की एक अश्यो मदर बोटी म्हणून करपाच्यो एक 2-3 मदर बोटी आसूंक जाय व्हडल्यो आनी ते बोटींग फॅसिलिटी आसूंक जाय डिझल आसूंक जाय रेशन आसूंक जाय व्हडले फ्रिजर आसूंक जाय आनी मेडिकल ते बोटीक आसूंक जाय ह्यो बोटी जेन्ना ह्यो बोटी दर्यान वयतल्यो हायसियान तेन्ना ते बोटी लागचे लागीं आसतल्यो आनी जेन्ना एक पाटी जाता एक बोट गेली भायर आनी ते बोटीक तर नुस्तें म्हाका कांय मेळना जाल्यार ताणें रितो येवचो पडलो वचोन येवपाकूच ताका एक 20,000 देस्पेस जालो ताका लागून तिंच्या थिंगा तर अश्यो बोटी आसत जाल्यार तिंच्या थिंगा डिझल घातले तांकां थिंगाच तेंचें नुस्तें तेंच्यान इकूंक जाता इकूंक सोदना जाल्यार तेंचे फ्रिजर यूज करूंक जाता तांकां चार्ज करपाचें आनी अशें करून आमचे नुस्त्याकार लॉसान वयचे ना आनी गोवोरमेंटाक भरपूर फायदो जातलो हें तर करीत आमी जाल्यार गोवोरमेंटाक आमच्या भरपूर फायदो जातलो आनीक क्रोर्सांनी फायदो जातलो आनी हें इम्पॉर्टंट काम हें आमी करूंकूच जाय अशें करीत जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें तशेंच म्हाका उलोवंक जाय आमच्या हेजेर आमचे एनिमल हजबंड्री कितें आसता स्पीकर सर जेन्ना आमचे आतां हायवे बरे बांदलेले आहा व्हडले रोड बांदलेले आहा ताका बॅरिकेड्स आहा कितें आसता केन्नाय जानवरां पळय चलतना कितें जाता ती रोडार येता आनी ट्रॅप जाता आनी तांकां भायर सरोंक मेळना थिंगासान आनी रोडार शिरकोता ती जानवरां तांकां कशे भाशेन सेफ करपाक एक बरी फॅसिलिटी दवरपाच्यो हायवेक अशें बोर्ड मारपाचें हेल्पलायन आनी हेल्पलायन मात्ताच NGOंक बा ते इनवॉल्व करून रोखडेच तिंच्या थिंगा एक मनीस दवरूंक जाय तिंगा एक वॅन आसूंक जाय तांकां कॅलेक्ट करपाक अशें येयले हायवेर येयले आनी तांकां कॅलेक्ट करून गेले हितून कितें जातलें एक्सिडेंटी बंद जातले आनी जानवरां आमचीं मरतात तीं सेफ जातलीं तशेंच आमचे रँडम रॅबीज वाड्यांचेर चॅक करूंक जाय रॅबीज सुणी आसता एक पाट रँडम तर अशी चॅक केले वाड्यांनी जाल्यार गोमता उंच्या सुण्यांक रॅबीज आहा कितें आहा ती आनी इंजेक्शनां आनी
दुसऱ्यो फेसिलिटी सगल्यो रेडी दवरूंक जाय. कित्याक एक पाट हांवें पयले एक केस की ताका सुण्यान एका मनशाक चड व्हडलो घास मारलो आनी दोतोर माल हे रेबिजान हे इंजेक्शनान जावचें ना, ताका स्पेशल इंजेक्शन हाडचें पडलें ऑलमोस्ट 25,000. ताका लागून असले फेसिलिटी आमी रेडी दवरया, अशें लोकांक त्रास जायना पळय तशें. तशेंच एक लास्ट म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या फॅक्ट्रीज एंड बॉयलरांचेर. नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाची खूब गरज आहा. स्पिकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गव्हर्मेंट जागे आहा आनी ह्या जाग्यांचेर तर अशी फॅक्टरी हाडल्यो जाल्यार खुबशे अनएम्प्लॉयमेंट जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा ते सॉल्व जातले. ऑनरेबल सीएमाक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक खुबशे एटलिस्ट एक 200 लोकांय तरी आमच्या लोकांक अशे फेसिलिटी मेळलेले आहा, जॉब मेळलेले आहा, तांकां बऱ्यांतले बरे तांकां फेसिलिटी मेळलेली आहा. तशे इंडस्ट्री तर घाल्ल्यो जाल्यार हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सॉल्व जातले. आनी तशीच एज लिमीट बा मातशी एक्स्ट्रा दवरपाची आनी कोण अशें चड शिकोंक ना तांकांय फेसिलिटी दिवपाची, चडशे बायलांक. कित्याक जाता जेन्ना बायलां न्हू ते एजीचेर न्हू घरान तेजे कोण कामाक आसना आनी ते बायलांचेर प्रेशर येता, तेन्ना त्या बायलांक फेसिलिटी दिवंक जाय. एटलिस्ट ती 55 इयर्स जावं 60 इयर्स पर्यंत फीट आहा जाल्यार तांकां ते कामाक वचपाक तांकां चान्स दिवपाचो आनी अशें करून तेंचे फॅमिलीक तांकां सांबाळपाक आमच्या गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करूंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Shri Praveen Alekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 65. As per censor 2019 जो पेडण्या तालुक्यान जाल्लो त्या टायमार केटल्स 5,490, बफलोज 2,305 आणि स्ट्रीट डॉग 1,070 आणि जो ऑल ओवर तालुका जे आमचे वेटनरी डिस्पेन्सरी जे पेडण्या, मांद्र्या आणि चांदेल ह्या गांवांनी आसात, तशेंच सब सेंटर आगारवाडो आनी वारखंड जे आयज हांगासर म्हाका दिसता मेडिसन चडशे एवेलेबल आसना. कित्याक जेन्ना कितेंय जालें कॅट डॉग हांकां पासून जाल्यार म्हापसा ना जाल्यार शिवोले वयचें पडटा. ताका लागून ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हजो रिक्वेस्ट आहा मातशें हेजेर लक्ष दिवचें आनी तांकां एवेलेबल करून दवरचें जे मेडिसन कितें तांकां जाय पळय तें. तशेंच ह्या डिमांडाक म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान हे घालपाचें आहा, कित्याक वेटनरी हॉस्पिटल हे आमच्या पेडण्या तालुक्यान जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक पेडण्या तालुक्यान आमकां आयज खुबशीं आतां गोरवां तशींच हे डॉग्स हे खुबशे आतां हे जाल्ले आसा. ताका लागून तुमकां म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, हे वेटनरी हॉस्पिटल आमच्या धारगळे गांवान हे जावचें. कित्याक धारगळे गांवान आमच्या जे गव्हर्मेंटाचे हे आसा प्लॉट्स आहा जाल्यार त्या हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा. तशेंच मोबायल सर्वीस व्हेहिकल ही एवेलेबल आसची. कित्याक जेन्ना गोरवांक खंय एक्सिडंट जाता नाजाल्यार गोरवांक म्हणनाका तेन्ना खंय एक्सिडंट जाता नाजाल्यार तांकां ते वॅक्सिन्स आनी हे करूंक जाय जाल्यार हेका लागून ही हेल्पलायन सदांच आसची. कित्याक जे आमच्या पेडण्या तशेंच मांद्र्या गांवान आमच्या लोक खुबशीं गोरवां पाळटात आनी म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसलो कितें वेटनरी हॉस्पिटल खंयच्याय रितीन ह्या डिमांडाक पास करून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान घेवचें. थँक्यू. Honourable Member Shri Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. I like to speak on demand number 59, 65, 66. Speaker sir, the fishing season आता 2 महिने बंद आसता. जून आनी जुलय, ऑगस्टांत स्टार्ट जातले. आतां थिंगा लेबर येवपाक स्टार्ट जाला आसतले कित्याक फस्टाक तांकां भायर वचपाक जाय. म्हणल्यार आतां स्टार्टिंगूच
स्टार्टींग फर्स्ट सन थिंगा एटलीस्ट 2 ते 3 हजार थिंगा लेबर आसतले. आतां 2 ते 3 हजार लेबरां सॅनिटेशन थिंग कितें आहा? ते टॉयलेट खंय वच करपा जाय? रिवर सालांत काय थिंगा ओगार आहाय थिंगा? हांवें फाटीं 2014 जुलय 2022 एक स्टार क्वेश्चन घातलें अबाउट स्टेटस ऑफ टॉयलेट ब्लॉक्स कुलबणां. तेन्ना म्हाका आन्सर दिला थिंगा 13 सीटर टॉयलेट सुलाब टॉयलेट्स घातल्या म्हणून. डिपार्टमेंटान प्रोसेस केला 50 सीटर टॉयलेट कम बाथरूम अंडर सुलाब इंटरनॅशनल 95 लॅक्सांचो एस्टिमेट केलो आनी हो गव्हर्मेंटाक एप्रुवला दिलो. आनी एक STP प्लांट 75 लॅक्सांचे तो टेंडर स्टेजीर आहा. टेंडराचे तो आजून पासून टेंडर जालो नासता. परते हांवें सेम क्वेश्चन घातलें. Answer question number 30, LQ number 38, 21st July 23. Same insarle, same answer. 13 सीटर घातले आहे तर स्टार्टिंगूय चलना 23कूय चलना आसलेली. आनी सेम 50 सीटर टॉयलेट डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज टू कन्स्ट्रक्ट 50 सीटर टॉयलेट कम बाथरूम टू स्लॅब टॉयलेट आनी अंडर कन्सल्ट्रेशन गव्हर्मेंटाचे 23कूय. हिंग फकत एक चेंज जालो. 95 लॅक्स आसले ते 1.13 लॅक्स जाले, 1.13 क्रोर्स जाले. फकत एस्टिमेट चेंज जाला. सेम क्वेश्चन स्पीकर सर पत्ते हांवें आयको घेतले. आतां आन्सर क्वेश्चन नंबर 46, 7 जुलय हेका घातलो हांवें फेब्रुवारी 7 फेब्रुवारी 24. तेन्ना सेम आन्सर. प्रपोजल इज अंडर कन्सल्टेशन ऑफ गव्हर्मेंट. आतां 2 वर्सां जालीं हो प्रपोजल 50 टॉयलेट्सांचो अजून पासून कन्सल्टेशन आहा. हें जातलें काय जावपा न्ही. वो आनी कितलीं वर्सां जातलीं? जाल्यार ते आमचे टॉयलेट थिंग आतां लास्ट म्हळ्यार ते लेबर्स आतां 5000 जातले. जेन्ना फूल सिजन स्टार्ट जाता 5000 जातले. ते टॉयलेट खंय वतले? 13 टॉयलेट तूं म्हणटा पूण तेय 13 टॉयलेट तुवें घायल्यार ते चलना. ते घायलो तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. ते पळोवन तेजें कनेक्शन पासून ना. थिंगा टॉयलेट नाय. सॅनिटेशन थिंगा सामकें वर्स आहा. आनी थिंगा जे ऑगर आहाय आनी शेतां आहाय तीं सगळीं पाड जावन येताय. एटलिस्ट ह्या वर्सा आतां तरी स्टार्ट करचें हे टॉयलेटांचे अंडर प्रोसेस म्हणटा ते कंप्लीट जावपाचें. स्पीकर सर, सेकंड थिंगा इश्यू आहलो तो आमचो ट्रेनींग वॉल. आतां सेम क्वेश्चन. आतां सिजन स्टार्ट जातलो. ते रिवर मावता कडेन ती नॅरो जायत आहा. जे ट्रॉलर आतां तांकां भायर वचपाक मेळनाय. जेन्ना 1 ऑगस्ट ते लेबर्स येता ते ट्रॉलर थिंग आसता तांकां जर तो भायर वचोंक मेळना ते ट्रॉलर ओनरांक टोटल लॉस जाता. तांकां पेमेंट दिवपा पडटा, तांकां जेवण दिवपा पडटा. सगळें ट्रॉलर भायर वचना जाल्यार हें प्रॉब्लम 35 इयर्स जालीं. सगळीं घालीताय आनी आमी फाटीं 2 वर्सांनी घालीताय ट्रेनींग वॉल जावपाचें. आन्सर मेळ्ळो तेन्ना डिपार्टमेंट एप्लाय टू स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी गोवा फॉर क्लियरन्स ऑफ द प्रोजेक्ट. हांवें द क्युरीज काडलो आहाय ते क्युरीज येयल्ले. सेम आतां 2024 सेम आन्सर. तो क्युरी काडलें एनवायरमेंट असेसमेंट करपाक घातलो तो प्रोजेक्ट ते रिपोर्ट आजून मेळना. तो मेळना जाल्यार तुगे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना जाल्यार तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जायना. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 2 वर्सां जालीं फकत हो प्रोजेक्ट ते EC क्लियरन्स मेळपाक. तेन्ना सांगलें तो कोण कन्सल्टंट आहा तो भायर आहा. तो येवपाचो आहा. ते येयलो म्हणटकीर तेजो रिपोर्ट घेतले कितें आहा तें कंपायल करतले आनी मुखार दितले. पूण तें जालें ना. पूण म्हाका आनी हेजे मुखार तें जालें जाल्यार म्हाका आयज मातशें क्लियरन्स दिचें, क्लियर सांगचें एनवायरमेंट क्लियरन्स जाला ना तें. वो हेजें रिटेनिंग वॉल जें बांदपाचें आहा तें तेजें काम जातलें काय जावपा ना तें. स्पीकर सर, थर्ड थिंग मेजर प्रॉब्लम आहलें थिंगा फिशींग जेटी बांदलो आहा. कितले? 32.49 क्रोर्सांचे. इतले पयशे थिंग मोडले. कन्स्ट्रक्ट केल्या तेजें इनॉग्रेशन जालें ना कित्याक ती म्हाका ती वर्कींग कंडिशनान ना. बांदल्या जायत वर्सां जालीं. थिंगा ती आजून पासून यूज जालें ना. पर्पज कितें आहलो? इतले पयशे मोडल्यात तेजो आजून बेनिफीट मेळना. हांव मागतां आमचे फिशरी मिनिस्टरा लागीं थिंग येवचें ते चोयचें इतले पयशे मोडल्यात ते जेटीचो फायदो जाला काय जालो ना तो. सो हांव मागतां ते फिशरी मिनिस्टरान हे 3 फाटलीं 2 वर्सां हे सांगत आहात ट्रेनींग वॉल, टॉयलेट ब्लॉक्स आनी जेटीचें.
अजून पासून तेजें काम मुखार वचना, तेजे कांयच फायदो जायना. कितल्यो हिंगा ह्या कुडबण जेटीचेर आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर्स आहाय फक्त थिंगा कुडबणांतू न्हू, वो आसोलना वेळ्ळे न्हू, ही आख्या सावथ गोवाचे आमचे थिंगा आहाय, ऑलमोस्ट हिंगा सालसेटांतले थिंगा आहाय, आख्या बेनावली आहाय, कोलवा आहाय, मारगांव आहाय, नावेली आहाय, हे सगळे फिशरमॅन ते ट्रॉलर्स घेवन आहाय, हे बिजनस सगळे थिंग कोताय. सो आनी इतलो इनकमूय तुमकां दिताय ते थिंगा कितलेचे तेंचो फिशींग जाता, थिंगा मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड जाता ती कुडबण जेटी कडेन. हो इतलो फायदो तुमकां जाता आसतना हे 3 बारीक वस्तू केन्ना पयलीं जावपा आसल्यो त्यो आजून पासून कित्याक जायना. सेम वर्सान वर्सान उंचालो सेम आन्सर मेळटा. सो हांव मागतां हे 3 जाता तितले बेगीन करचें आनी तेमकां लॉस जाता, जे ट्रेनींग वॉल जायना जाल्यार ते फिशरमॅनाक कितें लॉस जाता तें मातशें तेंकां सेफ कर. ना लॉसूच जायना, थिंगा जायत्यो ट्रॉलर्स पासून पोत्ते पडटा आनी थिंगा मोरान पासून गेल्ले. सो हांव मागतां या मातशें बेगीन करचें. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची एक जेटी आहा सोलना, ती फर्स्ट फेज जाल्ली पयलीं, तेजी आनी एक्सपांड करपाक सेकेंड फेज येतली, ही मातशें घेवपा जाय म्हणून घेवपाक जाय. तेजे भाशेन आंबेली फिशींग जेटी कडेन एक फिशरमॅनाची शेड आहा, ती सामकी पिड्यार जाल्ल्या, ती मोडान पडल्या, ही आमकां पोत्ती बांदपाक जाय, आख्खो रिनोवेट करपाक जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे कोवीड टायमाचे सबसिडी पयलीं 58,000 पळय आसलो ती तेजी रिड्यूस केल्ली 30,000. हांव मागतां ही फ्युअल सबसिडी आहा ती 75,000 करची म्हणून. स्पीकर सर, नोटीस केलां जुवारी रिवरां फिशींग बँड आसतना वायलेशन जालें, कांय ट्रॉलर्स थिंगा फिशींग करताय आनी कंप्लेन कंट्रोल रुमाक कंप्लेन दिल्या पासून तेजें एक्शन जायना. स्पीकर सर, आमचे रिवर साल आहाय, ज्यो हे आहा ते सगळे प्लास्टिकान भरलो आहाय. जे नुस्त्याक मारपाक झाड मारता ते झाडां नुस्त्याक मात सगळें प्लास्टीक मेळटा. रिवर बॅडाचेर पासून सगळें प्लास्टीक जालां. हेजें मातशें स्टडी करची, हें पोल्युशन मातशें कंट्रोल करचें. हें प्लास्टीक सगळें न्हंयत येता, ते नुस्त्याक आमकां इफेक्ट जाता, हेचेर कंट्रोल करचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 59, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. सो स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक इंडस्ट्रियल स्टेट आहा मार्गांड, थिंगा जायते पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आहाय. हांव मागतां तुमचे डिपार्टमेंटा ऑफिसरान रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें. फाटीं हांव जाणा, आमचो एलेक्स लॉरेन्सूय जाणा, आमची एक केस जाल्ली थिंगा नवीन डिस्टिलरी, थिंगा एक्सपान्शन जाता, पूण फाटीं तेजो एक उज पेटलेलो, तेजे थिंगा डिस्टिलरी उज पेटलेलो आनी पूण फाटीं मागीर एक्सपान्शन जाता, तेंचे डॉक्युमेंट चॅक केल्यार तें कांयच रिन्युवल कांयच आसना. तशें थिंगा जायते बी आसतले, तें मातशें चोयचें थिंगा, कित्याक थिंगा उज पेटला जाल्यार थिंगा स्क्रॅप सायडूय जाय, रातचे थिंगा जायते पावटी उजय पेटता. स्क्रॅप सायड किंवा इंडस्ट्री शेड दिल्लो आहाय त्यो मिसयूज करून स्क्रॅपाक जाता. रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें, तेंचें लायसन्स रिन्यू जाल्लें काय तें मातशें फायंड आवट करचें. दोन मिनटां. डिमांड नंबर 65, एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्वीस. फेलियर टू प्रमोट स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, जायत्यो स्किम्स आहाय, पूण जायत्यो ह्यो स्किम्स कोण घेवपा वचना, तेजें मातशें रिजन फायंड आवट करपाचें, ह्यो स्किम्स कित्याक घेयनाय त्यो. तेजे भाशेन आमचे जायते फूड आयटम्स जावं मिल्क, चिकन, एग्स, मटन, हें जायतें आमचे भायरसून येता. आमची स्टेटांत आमी केन्ना सेल्फ रिलायंट केन्ना जातलें तें मातशें फायंड आवट. स्पीकर सर, फेलियर टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स, हो टॉपीक आमी ऑलरेडी डिस्कशन जाल्लें आहा. हे रस्त्याचेर सुणी आसताय, प्लस बिचीर आसताय, प्लस ती एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसताय, प्लस ती गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन आसाय. सो हे कोण टिचर्स भुरग्यां बी जाय डेंजरस आसाय, तांकां स्टेलायझेशन ड्रायव्ह मातशें इंटेन्सिफाय करपाक जाय. सो थँक्यू सर. माननीय सदस्य वीरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first घेवपाचो आसा तो म्हणजे डिमांड नंबर 66 फिशरीज. स्पीकर सर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयकारांक नुस्तें म्हणटा तें खूब गरजेचें आनी नुस्तें राखपाक जाय आनी नुस्तें फ्युचराकूय दवरुपाक जाय. ही खंय ना खंय आमी जतनाय घेवपाक जाय. तेकाच लागून जेन्ना आमी डिस्कशनाक आयज सकाळच्यान आमी डिस्कशन खुबशें जाल्लें आसा तें म्हणजे नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर. आतां नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर आमकां आन्सर हो कांय मेळिल्लो ना. जावं तो मिनिस्टर आसूं, जावं तो CM आसूं, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं, कोणाच आमकां आन्सर सारको दिल्लो ना. सो हांव मागतां जो फिशरीज मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी मुद्दमून
आमच्या नावशी बेया कडेन विजीट करचें, नेबरींग जितल्यो विलेजीस आसा थंय विजीट करचें, थंय येवन तेंच्यांनी सर्वे करचो की कितले नुस्तेकार आसा, कितले डिपेंडन्स आसा, कितल्यांचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता. कारण अशें जाल्लें आसा की हो येदो व्हडलो मरिना प्रोजेक्ट हाडटा आनी थंय खंय ना खंय लोकांक काबार करपाक म्हणल्यार जे नुस्तेकार आसा ते सोंपोवपाक लागून खंय ना खंय हो प्रोजेक्ट हाडटा. आनी हितून आमचे ट्रायबल भाव, चडशे ट्रायबल भाव आसा. हांव मागता की फिशरीज मिनिस्टरान मुद्दमून येवचो आनी सीएम नाल्यार सीएमान येवचो, एनवायरमेंट मिनिस्टरान येवचो आनी हांगा सद्याक कितें चल्लां आनी कशें जे नुस्त्याचे हेजेर आमचें पोट भरता. आयज आमकां जॉब्स मेळना, गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळना, आमी खंयच्याय हितून वच गोंयकारांक जॉब्स मेळना. मात तेजे खुस्तार आयज खंय ना खंय आयज गोंयकार जगता. हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय. म्हणून एक पयलो जो डिमांड आसा तो म्हणजे मुद्दमून नावशी ह्या गांवांत मिनिस्टरान येवचो आनी तेंच्यांनी पळोवचें कितें चल्लां आनी कितें ना तें. स्पिकर सर, दुसरें म्हणजे जे डिपार्टमेंटान फिशरीज डिपार्टमेंट हो खरें म्हटल्यार नुस्तें राखपाक लागून आनी नुस्त्याची जी पिकवट आसा ती वाडोवपाक लागून डिपार्टमेंट आसा. आतां जेन्ना पिकवट वाडोवपाची आसता तेन्ना आमी नावशीनूय पळोवपाचें की डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार हेजेर ऑपोजिशन घालपाक जाय, ओपोज करपाक जाय. एक ऑब्जेक्शन लेटर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू वचपाक जाय. जेन्ना तुमी रिसर्च करूंक जाय थंय की येवन बाबा कितले नुस्तें आसा, कितल्यो स्पिसीज आसा आनी त्यो स्पिसीज खंय ना हांकां दाखोवपाक जाय. कित्याक प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तो म्हणटा काय ना, काय जावपाचें ना. तें डिपार्टमेंटाच्या थ्रूय वचपाक जाय की कितें जातलें काय जावचें ना तें. स्पिकर सर, तसोच थंय त्याच लोकेशनाचेर आमी एक डिमांड घातलेलो आसा तो LED सोलार स्ट्रीट लायट्स विथ पोल एंड फिक्चर. हें नावशी बेच्या हांवें ऑलरेडी प्रपोजल मूव केल्लो आसा. म्हाका दिसता ऑन द गो आसा, पण हांव मागता की बेग्याच्या बेग्यान हो प्रपोजल पास जावचो आनी आमच्या नुस्तेकारांक खंय ना खंय फायदो मेळचो. स्पिकर सर, आमचो तसोच शिरदोना हो शिरगांव एक फामाद बीच. आतां सामको फामाद, आमी न्हांवपाक वयता सगळे आयज कितलेशे गोंयकार थंय वयता. आनी रिसंटली एक हें येयलां आनी तें म्हणजे ब्लू फ्लॅग एक्रिडेशन मेळला जो दितले म्हूण सांगला. आनी तेजो खर जो विरोध आसा हे नुस्तेकारांचो जो युनियन आसा, लोकल जितले युनियन आसा तांकां आसा आनी तेंच्यांनी हो मेमोरेंडम आमकांय दिल्लो आसा, फिशरी डिपार्टमेंटाक सीएमाक दिल्लो आसा. आनी हांव मागता कित्याक दिल्लो आसा, कारण तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना. हें जेन्ना आमी हाडटा ब्लू फ्लॅग एक्रिडेशन जेन्ना हाडटा तेन्ना खंय ना खंय ते लोकल फिशरमॅन्सान कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी हे डिपार्टमेंटान घेवंक ना. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे खंय ना खंय हेजेर ऑब्जेक्शन जे रेज केल्लें आसा की फाटीं घेवचें. कारण आयज थंय आमचे जे नुस्तेकार आसा ते आयज खंय ना खंय भियेल्ले आसा की तेंचो फाल्यां नुस्तें वचपाक मेळटलो. कित्याक खुबशे नॉर्म्स आसा, हांवूय नॉर्म्स वाचतालो आनी हें खरें म्हटल्यार जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ फिशींग आसा तेजें वायलेशन आसा. स्पिकर सर, हें वायलेशन करून तांकां मीन्स विथआवट फिशरमॅन्स कन्सर्न हें हाडलेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, कित्याक हो डिसिजन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हे मुद्दम तांकां येवन मेळचो जावं जाय नाल्यार मिटींग घेवची, कित्याक खंय ना खंय आमकां हें बंद करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, तशेंच आमच्या शिरगांव गांव जो आसा तो नुस्त्याक खूब फामाद आसा आनी नुस्तेकार थंय खुबशे नुस्तेकार आसा. बारीक कॅनूज जावं बोटी जावं ट्रॉलर्स ओनरूय आसा थंय कितलेशे आसा. सो हांव मागता स्पिकर सर की शिरगांव गांवांत एक मार्केट जो फीश मार्केट आसा हो फीश मार्केट जावचो. आयज कितें जाता, आमच्या नुस्तेकारांक बाबड्यांक रस्त्याच्या सायडीक बसचो पडटा. सो हांव मागता फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या थ्रू एक खंय ना खंय आमी प्रपोजल मूव केल्लो आसा, सो तेंच्यांनी पास करून घेवचो. स्पिकर सर, तशेंच गोवा वेल्या एक फीश मार्केट आसा, एक फामाद फीश मार्केट, आनी सगळे इन एंड अरावंड सरावंडींग जितले आसा तिसवाडीचे कितलेशे लोक ह्या गोवा वेल्या फीश मार्केटान येता. आतां ताका कितें जाल्लें आसा, एक ती स्पेस जी आसा गोवा वेल्या फीश मार्केटाची ती शिफ्ट जावन दुसरे कडेन फाटल्यान घालपाची म्हणून एक ऑर्डर येयल्ली आसा. आतां फाटल्यान जागो आसा खरो, पण फंड जो आसा तो पंचायती कडेन ना. सो पंचायतीन ऑलरेडी डिमांड घातला फिशरीज डिपार्टमेंटाक की हो जो प्रपोजल आसा हो थ्रू फिशरीज डिपार्टमेंट हो घेवचो आनी एक आयडल, एक मॉडल फीश मार्केट हो करचो. कित्याक सगळे जे लोकल फीश वेंडर्स आसा सगळे गोंयकार, निजाचे गोंयकार थंय येवन बसता आनी नुस्तें विकता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हो फीश मार्केट बेग्याच्या बेगान आमी इम्प्लिमेंट करून हाडुया. स्पिकर सर, तशेंच आमी जेन्ना फिशरीज म्हणटा हांवें पयरूय उल्लेख केल्लो तो म्हणजे पेट्रोल सबसिडी. आतां कॅनोज आसा, स्मॉल मॅकनायज्ड बोट्स आसा, हांकां सबसिडी जी आसा जो डिपार्टमेंट दिता. आतां कितें जाल्लें आसा, आतां गेले ती 2 वर्सां जालीं ही सबसिडी पेंडींग आसा. आतां 2 वर्सां पेंडींग म्हटल्यार तुमी सिच्युएशन चिंतता आसतलें, कित्याक ते बारीक नुस्तेकार, बारीक तेंची बोट गेली नाल्यार खंय खंय नुस्तें हाडपाक शकता आनी ते हें करपाक शकता. आनी तोय बीन कितें आतां तेंचो जो सबसिडी आसा ती कमी केल्या. ती पयलू अरावंड 50,000 सुमार आसली, आतां कितली जाल्या 30,000 जाल्या. सो ही खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे तेंची बेग्याच्या बेग्यान ती सबसिडी आसा ती रिलीज करची. ह्या असेंब्ली सेशन काबार जावचे पयलीं एक मिनिट. मंत्री
Speaker, sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. Aye. And those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ही जी सबसिडी आसा ही बेगांच्या बेगान रिलीज करची आनी ती वाडोवपाक जाय. पयलू रिलीज करपाचें आनी मागीर वाडोवन सीएमान तेका लागून पयर बजेट स्पिचीनूय सांगलेलें की जो फंड आसा फिशरीज डिपार्टमेंट तो कमी पडटलो, कारण कितें आसा की पेंडींग 2 वर्सांचें आसा आनी ते आनीक वाडपाक जाय. सो सीएमानूय आन्सर दिवपाक जाय की फायनान्साच्यान तो बजेट एलोकेशन जातलें. तशेंच स्पीकर सर, जो डिझल सबसिडी आसा, डिझल सबसिडी ट्रॉलर्स जावं बिग फिशींग बोट्स जे आसा हांकां डिझल सबसिडी दिताली. आतां तेका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां मायज जाली. ती सबसिडीय बंद केली. आतां नुस्तें कशें राखतले, नुस्तेकारांक कशें राखतले, हो डिपार्टमेंट तेका लागून आसा. आनी हो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय खात्री बागोवपाक जाय की खंय ना खंय आमच्या नुस्तेकारांक, आमचे बोट ओनर आसा, ट्रॉलर ओनर आसा, कॅनो ओनर आसा, हांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडीज प्रोवायड जावपाक जाय, जे करून खंय ना खंय तांची फाटीचो जो कोणो मोडला पळय तो घट जावपाक जाय, म्हणजे घट उरपाक जाय. आतां कितें जालां स्पीकर सर, म्हाका जी रिपोर्ट गावला त्या भशेन ऑलमोस्ट 50% म्हणल्यार ऑलमोस्ट 50% नॉन ऑपरेशनल राविल्ले आसा. मिन्स ते आतां ट्रॉलर हे करता, आमच्या मतदारसंघात कितलेशे जाण ट्रॉलर ओनर आसा तेंचे ऑलमोस्ट कमी जाल्ले आसा. म्हणजे ते घालपाकूच शकना बोटी, कित्याक तांकां इन्कम येतलो येवची ना गॅरंटी कांय ना. सो ताका लागून स्पीकर सर हांव मागता की सीएमानूय हितून एश्युरन्स दिवपाक जाय की हो जो सबसिडी आसा ही पयली मेळटाली ती सबसिडी चालू करून घेवपाची. स्पीकर सर, आनी जी आमी एक एलक्यू घातलेली त्या एलक्यूचेर आमकां रिप्लाय केला, एलक्यू नंबर 12B. हितून रिप्लाय कितें गावला की जे फीश वेंडर्स आसा हे फीश वेंडर्स फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या प्रिव्यूवान येना म्हणून. आतां म्हाका खबर ना की असो रिप्लाय कसो गावलो, कित्याक फीश वेंडर जितले आसा गोंयभरान जे आमचे लोकल फीश वेंडर जे नुस्तें विकता, आतां तेंचो कंट्रोल कोण धरतलो तशें जाल्यार? हेजोय जबाब जो आन्सर आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान आसपाक जाय. कारण कितें जालां की आयज कोणूय येता, भायरसून येता नुस्तें विकता, KMH खंयच्यो बायक घेवन येता आनी ते नुस्तें घेवन भोंवता आनी ते म्हणटा आयज पुलिसांक पासून कंप्लेन केली नाल्यार पुलीस म्हणटा कितें हेका लागून लॉ कांय ना, कोणूय येवन करपाक शकता. अरे कोणी येवन खंयच्योय गाडयो घेता, RTOन पासून रेजिस्टर ना. हेच्या पयलू म्हाका दिसता रेजिस्ट्रेशन करपाचो एक प्रोसिजर चालू केल्लो, मात तोय बंद पडलो. स्पीकर सर, हेजेर खंय ना खंय खात्री बागोवपाक जाय आनी मिनिस्टरान बेगांचे हेजेर एक्शन प्लॅन जावं फीश वेंडराक कितें करपाचें, कशें नोटिफाय करपाचें हें हाडपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच जी रिसर्च टीम आसा, आतां फिशरीज डिपार्टमेंटाची रिसर्च टीम ही सारकी खोलायेन काम करचें पडटलें, कारण खुबशे आमच्या जुवारी बेन पासून खुबश्यो स्पिसीज आसा त्यो कमी जायत आसा. आतां तेका जावं आमच्यो तिसऱ्यो तुमी धरा, खुबे धरा, जे डिफरंट वरायटीज आसा, हे डिफरंट वरायटीचे आमी एकूच डिपार्टमेंट जाला, बाकीचे उरल्या. स्पीकर सर, हे खंय ना खंय आमकां खोलायेन रिसर्च करची पडटली आनी डिपार्टमेंटान हेजो रिसर्च पेपर आसा तो सभागृहानूय टेबल करचो पडटलो. स्पीकर सर, तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो बाकीच्या कलिग्सांनी उलयल्ले आसा जी इनलिगल फिशींग पर्सिंग बोट्स जे जाता आनी त्यो येता आनी खंयचे आमची जी जुवारी बे जो आसा थंय येता आनी ऑपरेट करता, जे नुस्तें आसा तें घेवन वयता. आतां ते एरियेन खंयचे आतां आमी एलक्यू घातलेले तितून क्लियर कट मेन्शन केला की शिरगांव, नावशी, आगसाम, ऑशेल ह्या एरियेन ते येवपाक शकना ना, तरी पूण इनलिगली ते येता. आनी आयज डिपार्टमेंटा कडेन कितें जालां, डिपार्टमेंटा कडेन एकूच फिशींग बोट आसा, म्हणजे एकूच फिशींग पुलिसांची बोट आसा आनी ती बोटूच ऑपरेट जाता. आतां तांकां फोन मारलो ते एक सायडीन थंय आरांबोल आसा म्हणटा आनी हांगा पावत ना मागीर, अशीय खबर जाता. सो हे खंय ना खंय वाडोवपाक जाय आनी खंय ना खंय आमच्या जे हे इनलिगलिटी जाता ही स्टॉप करपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड जो हे घेता तो म्हणजे डिमांड नंबर 59, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. आतां स्पीकर सर, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचेर खूब जाण उलयल्ले आसा, पूण हांव एक मुद्दमून सांगपाक सोदता. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. जे आयज एक्सिडंट्स जाता, फॅक्टरीनी एक्सिडंट जाता, आतां म्हाजे कडेन तो रिपोर्ट आसा 2018 to 2023, ह्या रिपोर्टा प्रमाणे अरावंड 20 डेथ म्हटल्यार 20 जाण सुमार मेल्ले आसा. तशेंच 163 एक्सिडंट्स जाल्ले आसा. आतां इतले एक्सिडंट ह्या फॅक्टरीज हितून डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय. आनी एक सांगपाक सोदता की एकटो म्हाज्या फुड्यान पासून येयल्लो, तेका डिपार्टमेंटाच्या थ्रू पासून कांय सपोर्ट मेळना, ताका केस घालची पडली कित्याक तेजो हात कट जालो. आनी तो हात कट जावन बाबडो भुरगो, यंग भुरगो, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 27 वर्सांचो भुरगो, तेजो हात कट जालो आनी ताका घरा बसला आनी गरीब भुरगो बाबडो, ताका लास्टाक लेबरांक कंप्लेन घालची पडली. सो हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय आनी डिपार्टमेंट जे कोण रेग्युलेशन आसा, आतां तितून कितें आसा, फॅक्टरीज एक्ट आसा खरो, मात तेजो फॅक्टरीज एक्टाचो 1948 एक्ट जो आसा तेज्या प्रमाणे मिन्स एक्शन जो आसा तो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जावपाक जाय. कित्याक हे जितले एम्प्लॉईज आसता, फाल्यां कितें जातलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचेर कांयच विस्वास उरची ना.
हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय केन्ना अशे इन्सिडंट जाता तेन्ना. स्पिकर सर, जे सेफ्टी मेजर आसा हे खंय ना खंय बेगीन मीन्स प्रायोरिटायज करपाक जाय आनी लोकांक मेरेन हाडपाक जाय. स्पिकर सर, आनीक म्हणजे जे रेड्स आसा म्हणजे फॅक्टरीन रेड मारपाचे आसता ते पिरियडीक रेड जावपाक जाय आनी ह्या फॅक्टरींचो कंट्रोल जो आसा तो डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय, फॅक्टरीं कडेन आसपाक जायना. आयज कितें जाता फॅक्टरीं कडेन जाता. तशेंच जे पोल्युशन लेवल आतां म्हाजो कलिगूय उलयल्लो पोल्युशन खूब कडेन जाता म्हणून हे फॅक्टरींचो आमकां सगळ्यांकूच दिसता तो तेजोय कंट्रोल घेवपाक जाय. स्पिकर सर, म्हाजो लास्ट जो डिमांड नंबर 65 आसा, आतां डिमांड नंबर 65 हो एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस. आतां हितून कितें आसा स्पिकर सर, आमच्या गोवा वेल्या गांवांत एक ल्हानसो हें आसा वेटरनरी क्लिनीक आसा ल्हान. तितून कितें आसा स्पिकर सर, फक्त दूद हाडटा आनी कितें हाडटा तशें नॉर्मल हें करता. रॅबिसाचें जे वॅक्सिनेशन आसता ते एनजीओ येवन हें करता. सो हांगा स्पिकर सर एक गोटाक लागून आतां गोट आमचे थंय खूब फार्मींग चालू जाता, थंय डॉक्टर एसायन करचो ही आमची मागणी आसा. स्पिकर सर, तशेंच 24/7 वेटनरी डॉक्टर फॉर फार्मर्स ऑल ओवर गोवा म्हटल्यार आसपाक जाय. कित्याक अशें जाल्लें आसा की वेटनरी आमी तोकार बसून गेले. स्पिकर सर, 2 मिनटां दी, 2 मिनटां सोंपयता. आमी तोकार बाकीच्यांनी घेतला स्पिकर सर टायम, म्हाका इल्लें उरलां तेंच करता कंप्लीट. स्पिकर सर, जे आमी तोकार वयता तोकार 24/7 डॉक्टर अवेलेबल आसना. सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान तेजी दखल घेवपाक जाय आनी 24/7 डॉक्टर अवेलेबल करून दिवपाचो. तशेंच ट्रिटमेंट मेडिसिन्स आनी बाकीची जी एमर्जन्सी जेन्ना केसीस येता तांकां ट्रीट करपाक. कित्याक हांव तुमकां एक बारीकशें उदाहरण दिता. आमच्या ज्या हायवेचेर आमी गो माता जेका म्हणटात, जेन्ना गो माताक एक्सिडेंट जालो आमकां थंय खंयच व्हरपाक मेळना आनी त्या पिरियड ऑफ टायमान खंय ना खंय ती पिड्ड्यार जाली. सो हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय. आनी स्पिकर सर जालें स्पिकर सर दोनूच उरल्या पॉयंट हांव काबार करतां. स्पिकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता आसतले एम्बुलन्स हो जो एम्बुलन्स आसा ती म्हाका दिसता 2023 मिनिस्टरानूच अनावन्स केल्ली की एम्बुलन्स स्कीम 24/7 वेटनरीक लागून एम्बुलन्स स्कीम केल्ली. मात ती आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावना. ती बेग्याच्या बेगान इम्प्लिमेंट करची आनी जे आमचे हांकां पेट्स आसा तांकां जावं जे आमचे एनिमल्स आसा तांकां खंय ना खंय ट्रिटमेंट मेळचो. स्पिकर सर, वॅक्सिनेशन जें आसा वॅक्सिनेशन गोवोरमेंट हितून आयज कितें जालां गोवोरमेंट हितून गेल्यार आमकां पयशे फारीक करचे पडटा. हेजेर म्हाका दिसता लक्षांत घेवपाक जाय आनी ते फ्री दिवपाक जाय वॅक्सिनेशन. कित्याक रॅबिसाचे पासून वॅक्सिनेशन घेता थंय हें जायना. तशेंच आतां पंचायतीच्यो एकूच पॉयंट लास्ट पॉयंट स्पिकर सर, जशे पंचायतीच्यो शेड्स आसा तांकां शेड बांदपाक लागून खंय ना खंय सरकारान फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. कित्याक खुबश्यो पंचायती आजून पर्यंत शेड ना, ते एनजीओ कडेन हें करता. मात एनजीओ कडेन पासून अशें जाल्लें आसा की तेंचे कडेन आतां स्पेस ना. आतां आमी पासून आमच्यो पंचायती आसा ते ऑलरेडी एनजीओ कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा, MOU केल्लो आसा, पण तांकां स्पेस ना म्हूण सांगता. त्या कारणाक लागून ते हें करूं शकना आनी तांकां एनजीओंक पासून खंय ना खंय डिपार्टमेंटान सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक ते एनजीओन ज्यो कामाक आसा तांकां फक्त 8,000 पगार आसा. सो डिपार्टमेंटान तांकां आनीक बरी पॅकेज सपोर्ट दिलो नाल्यार ते बरें काम करूं शकतले. देव बरें कर. माननीय सदस्य अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker, sir, I rise to support the demands today listed on the House today. Speaker, sir, animal husbandry. Animal husbandry चे उलयता आसतना गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर म्हाका सुद्दां 7th पे कमिशन तांकां तेंगेले एरियाज मेळ्ळो नाय. तांकां एरियाज दिले आनी मागीर विथड्रॉ केले. So they were given assurance, they were told that they would be given, and finally they were not given. Oilan tengele thode dille te kide withdraw kele. So it doesn't augur well. तो कितें जाता कोणूय एक वर्कर आहा तो एम्प्लॉई आहा तो मेट्टा म्हूण पयशे कितें करता सडनली तेगे पयशे परते घेतात. So I would request the Honourable Minister to see about their areas. Stray dogsचे उलयना stray dogsचे सगळ्यान उलयला आनी stray dogsak म्हाका दिसता there are a lot of dog lovers आनी म्हगे स्टार क्वेश्चनूय आशिल्ले तेजेर. only one thing that stray dogsan even rescue पासून तुगेले लायफ गार्डां पासून घास मारले. So it would be better to have a comprehensive issue that your issue has a comprehensive solution जाय. Because sir, I would request the government to have a small animal rescue management scheme in पडे आहा तितू amendment कोन जावं कितें कोन जे NGO आहाय तांकां कोण काम करताय तांकां जावं एसिस्टंट दिवपाक मेळटा जावं पंचायत पासून कितें करूं मेळटा बेस्ट see that this scheme is helps the people. जायतें प्लास्टीक गोरवांगे पोटां वयता because of just garbage उडयलेली ते कितें जाता प्लास्टिका कंटेनरां उडयली काय ना
गाय जावं कॅटल जावं ती खाता तेमचं प्लास्टीक वयता प्लास्टीक गेलें काय ना तेगे इट इज ऑलमोस्ट शुअर दॅट once the animal eats the plastic, so it is highly आता आनी गोरू आनी नाय बिकॉज गोरू आनी काबार जाले गोरूकारूय थोडे उरले आनी जे उरले तांकां थोड्यांक त्रास जाता सो आय वूड रिक्वेस्ट तांकां कितें तरी सोल्युशन करूं मेळटा ओ रादर जी गोरू भोंवताय एटलिस्ट दॅट एरिया आयडेंटिफाय करून कित्याक कॅटल फार्मर्सांक खबर आहा तांकां खबर आहा खंयच्या रुटान वयताय ती गोरू थोडी उरलें आतां चड उरलो नाय एक अमके रुटाचेर वयताय ती एटलिस्ट तो रूट तांकां प्रोटेक्ट करपाक टू सी दॅट ते थोडे उरले त्यो थोडे आतां उरले थोडे फार्मर आनी चड उरलो नाय आनी दूद म्हणटा आनी थोड्या तेंपान आर्टिफिशियल दूद पिवपाचें तें आनी नॉर्मल दूद तें तुगेलें खरें म्हशाचें गाय दूद म्हणटा तें मेळपा ना सो आसनाका हें थोड्या तेंपान जातलें आनी ऑलरेडी ऑल ओवर जाता सो आय वूड रिक्वेस्ट इट एटलिस्ट आयडेंटिफाय प्लेसीस वेर देर रूट इज ती एरिया गेट इट मॅन्डेटेड फ्रॉम तुगे गार्बेज मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन ती एरिया कंप्लीट करपाक स्पीकर सर नोटीस गोवा डेअरी पडे आहा तेंगेलें जायत जाणांक उलयलां मॅनेजमेंटाक आय डोंट नो वॉट इज रॉंग जें समूल्म जालें मागीर गोवा डेअरी पडे आहा ती सगळ्या शेतकारान बांदलोली आख्खे गोंय शेतकारान बांदलोली तुगेली गोवा डेअरी ती केश कोन्न आय डोंट नो ऑन वॉट बेसीस दे कॅन से दॅट इट इज सो मच रनिंग इन अ लॉस आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट पे फोकस ऑन इट थिंगा तुगे कोण मनीस मुगे कोण मनीस आनी पॉलिटिकल थिंगा इंटरवेन्शन करपाक आनी त्या मनशां सांबाळपाक कोण पडे इलिगलिटी कोत्ताय थिंगा तें जावपा जायना एकूच हें उरली ती गोवा डेअरी कित्याक हे भशेन जाता वाय इज द गव्हर्मेंट गोईंग आउट टू सपोर्ट दीस फेलोज कित्याक तेंचें एक्शन घेवन तांकां भितोडोवपा जाय कित्याक एटलिस्ट तें सारकें जातलें आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट इवन मुगे एसिस्टन्स आहा कित्याक आमी गोरोवकारांक आमी जावं कॅटलवाले आमगेलें एसोसिएशन आमगेलें एसिस्टंट जायला दिता तुका पूट दॅट इन ऑर्डर कितू थेम जालो why it is not why how come this thing is not forget being in profit at least break even and put things in order one fellow comes one chairman comes he does something the next chairman comes he does something else so I would request the minister give an assurance that it will be in sarke proper statute proper management proper proper milk loka मेळटलें बरी क्वालिटी मेळटली हें एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबावट गौशालाज आहे थिंगा आतां जायत इन्सिडंट जाले ते इन्सिडंट्स जाताय म्हूण गौशाला केल्ले पूण गोरू पडे थोडी स्ट्रे कॅटल आहाय ती बंद जायनाय तेका लागून जावं स्टील इट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दॅट आय कॅन अंडरस्टँड दॅट गोरू सगळ्यांक तुगे कंट्रोलान नाय बट जाताय ती बरी करपा मेळटा जाल्यार ती to avoid these incidents where incidents are taking place identify incidents जाताय उमके एरियान सगळ्या जायनाय ते एटलिस्ट दॅट एरिया थोडें प्रोटेक्शन दिन तांकां साल्वा करपा मेळटा जाल्यार करपाचें आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान डॉग्सांचेर एक हें हाडलां कितें एक डायरेक्टीव फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट की युनियन टेरिटरीजान बॅन करपा जाय म्हूण जे सुणी इम्पोर्ट कोत्ताय ती आनी कितें कोत्ताय ती हांव म्हणना इम्पोर्ट कोत्ताय ती बंद करनाका बट ती प्रोटेक्शन करपाक इन दॅट एक्ट कॉम्प्रिहेन्सीव एक्ट येता डॉग हितू सुण्यांगे फॉर डॉग्स तितू जे ओनर आहाय ती ओनर घरांतू सुणी येताय लोकांक घास मारताय जावं भुरग्यांक घास मारताय जावं कोणाक घास मारताय तेंकां होत्ता आसतना देखून घास मारपा वयताय जावं देरां येताय तेंकांय बी प्रोविजन कर इन द एक्ट दॅट वील हेल्प ऑल सॉर्ट ऑफ इन्सिडंट्स जायते कडेन भुरग्यांक घास मारले सुण्यांनी कोण व्हडली सुणी त्यांनी नांव घेना कोण आल्सेशन कोण डोबरमॅन कोण रॉटमॅन केसी जायती ती आनी नाका बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें तूं कसलें सुण्ण पूण तुवें प्रोटेक्ट करपा जाय यू कॅनॉट अलाव द डॉग टू ईट टू बायट समबडी आनी ती घास मारता जाणां एक क्वालिटी आहाय थोडी सुणी ती घास मार ती सोडनाय जस्ट इमॅजीन एक भुरग्यां मारलें जाल्यार कितें जातलें सो लूक इन टू दॅट आतां फिशरीजाचें उलयता आसतना सगळें जाता
तांकां वेट रिइंबर्समेंट ऑफ डिझल फ्युलाचे तेंगे कितें इश्यूज आहाय जाल्यार जावन तांकां स्टार्ट करपा आहा ती फॅसिलिटी तांकां स्टार्ट करपा जाल्यार तांकां कोरे बट एट द सेम टायम LED फिशिंगाचे मातशें चॅक दवरे सारकें फ्री फ्लो मेळो जायना तांकां इट शूड मीन दॅट नोबडी इज चॅकिंग देम बिकॉज इट इज डिप्लिटींग द ओशन नाव क्वॉलिटी ऑफ फीश पडे आहा ती सारकी इट एस जालो आहा की बोर फीश आहा ती भायर वयता आनी आमकां मेळटा ती गोंयकारां मेळटा ती जावं हितू तांकां हितू हेल्प कोन्न तांकां आमकां मेळना some check and balances where something can be done for good quality of fish for locals. Safety audit for fishing jetties. Jetties ang mashe safety audit kurpak. Tenge kitko improve kurpa tenge infrastructure. At the same time, infrastructure diupago jai when we want them to give us quality. Like if you want them to give more fish to Goans, and if they tell you there is no proper jetty, how will you be able to answer this question? How will you demand from them? So looking into all this, at least the jetties which are more in use, if you could do something. आता inland water fish पडे हा, आता wild fish देवात हा. आम inland water fish encourage करून जाय. आता तुगे cage farming, जाऊन तुगेले breeding of fish locally in ponds and all that should be encouraged. Whether something could be done, हांव जाणा तांकां पयलीं आसताली कितें तांकां they were like बरें नुस्तें जावं पोंडान जातालें तांकांय फॅसिलिटी आहलोली तांकांय सबसिडी आहलोली so we can encourage people who are doing small farming some modification in the act to help them wherever they can because as it is बांद आहाय ते मोडले जाल्यार at least हें पिसिकल्चर कोन्न सायडीन पडे बांद आहाय ते बायल बांद सालपाक कोतले कित्याक द मोमेंट बायल बांदा सपोज यू वॉन्ट टू हॅव पिसिकल्चर बायल बांदा तेज भितरल्यान करपा पडटा सो भितरल्यान जर तर एनकरेज केलें एटलिस्ट बायल बांद प्रोटेक्टेड उरतलो जो बांद प्रोटेक्ट जायना तो हेजर बिकॉज सर फॅक्ट्रिजांचे बॉयलर्सांचे उलयता आसतना जायत फॅक्ट्रीज आमगे IDCन देखून एक फॅक्ट्री इथी बर्जर प्रिंट्स हें जाल्ली फायंड आउट हाव मेनी इन्सिडंट्स हॅव टेकिंग प्लेस वाय दे हॅपनिंग whether it is been done deliberately because natural resource पडे आहा ती डॅमेज करता कितें जालें तेन्ना असो इन्सिडंट जालें काय ना why it's happening I want a clear cut assurance from you that you will look into the study which factory Australia which factory की जाला कित्या लागून जाला what is the reason तेज भाशेन जाल्यार for the last 5 years like the last 10 years to audit कर find out how many factories कित जाला incident whether same type of happening whether same company is there whether same person is doing it whether he has got it in somebody else some other name and same people are doing it all this you have to audit because when such type of incident happens it is a natural resource groundwater damage jata amge kitu amge resources cover jatai amge kitu expense jata so I would request you to under factories and boilers to pay attention to this because sir with this I think I don't want to take more time most of the points have been covered and I would request the minister to look into these things thank you speaker माननीय सदस्य Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. I will take up only 2 demands. It is animal husbandry and veterinary services and fisheries. Poile fisheries ajer ulaytana. Speaker, sir, I come from the constituency where we have the maximum coast. जे शिंकेरेसून बागा आणि मागीर रिवर क्रीक आमची वेदर इट इज शिंकेरी नेरूल रिवर और वेदर इट इज बागा क्रीक आनी पयले म्हाका मिनिस्टराच्या नदरेक हाडूंकशें दिसता की हे दोनूय क्रिक्स जे आहा रिवलेट्स जे आहा रिवलेट्स आनी मेन रिवर ह्यो डिसिल्ट करूंक ना हांव हे फिशींग पॉयंटाचेर उलयतां आतां तेजो डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिसिल्ट म्हणजे कितें सिल्ट जाल्लें आहा आमी कॅपिटल ड्रेजिंग कर म्हणना आनी ह्या खातीर मिनिस्टरान लेटर केला काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कित्याक आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आनी तेज्या डिपार्टमेंटा कडेन इतलो फंड आसचो ना पूण अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज फंड आसा आनी हो फंड हाडपाची गरज आहा आनी आमची ही बागा रिवर जी आहा भितरली बागा रिवर फाटो चालू जाता तो सारको आरपोरा काबार जाता आनी अंजुना वयता तो
इट गोज अप टू अंजुना. ही आख्खी रिवरलेट इज सिल्ट भरलेलो आहा आनी हे क्लीन करपाक जाय. आनी हेच्या खातीर मिनिस्टरान आमकां आयज एश्युरन्स दिवचें पडटलें की वेदर ही इज गोईंग टू गो अंडर द फिशरीज हेड टू द सेंटर एंड ब्रिंग दीस फंड. व्हडलें कांय ना तें, ताका एक रिपोर्ट तयार करूंक जाय आनी थिंगा स्पेशल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स हे काम करतात तेच तयार करता, आख्खी फायल तयार करून दिल्ली व्हरून घालता आनी तो फंड स्टेट गव्हर्मेंटाचे तेजे डायरेक्ट अकावंटान पयशे येतले, म्हणजे मिनिस्टराचे न्हू तेजे डिपार्टमेंटाचे, आनी ते यूज करप आनी ही रिवर क्लीन करून दिवप. आनी हे रिवरान जितके लोक आदी बरें बरें नुस्तें धरताले ते दवरपाक मेवतले. हे मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवपाची आयज गरज आसा. स्पिकर सर, प्रधानमंत्रीन जी फ्लॅगशीप स्कीम टू ब्रिंग ब्लू रेवल्युशन इन द कंट्री जी हाडलेली आहा ती कितली इम्प्लिमेंट आमच्या गोंयांत केल्ली आहा. मत्स्य संपदा योजना, मागीर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही स्किमीचे अंडर तुवें ब्लू रेवल्युशन गोंयांत कितले केल्लें आहा. आतां आमचो चीफ मिनिस्टर जो बजेट हेडीचेर आमच्या मिनिस्टराक जे पयशे दिता ते चड करून सॅलरीज, वेजीस आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाक जे मेंटेनन्स करपा खातीर, म्हणजे जेटीचे मेंटेनन्स आनी कितें कितें बारीक इतल्याकूच आहा ते, आनी तेजे स्टाफ सॅलरी, तेजे वयर कांय ना तितून. इवन पासून कितें मातसो तो जेटी वाडोवपाक हो कितें रांप बांदपाक हो कितें कॉन्क्रिटींग करपाक पयशे दिले जाल्यार ते एक देड कोटी 2 कोटी तितून सोंपले. फिशरीज येदे व्हडले डिपार्टमेंट आहा गोंयान, वयता थिंगा दर्या दिसता तुका, रिवर्स आहा, रिवरलेट्स आहा, तोयी आहा, तेजे भायर येदो व्हडलो आमचो ओशन आहा. आनी म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान भरपूर करूंक जाता, भरपूर म्हणजे खूब वस्तू करूंक जाता. म्हाका उगडास आसा जेन्ना विजय सरदेसाय सरकारान आसलो तेन्ना तेणें डेलिगेशन येल्लें आनी आमच्या वाटेंतलो मंत्री आसलो, म्हणजे तेजेच पार्टीचो मंत्री आसलो, आनी ते सगळे स्किमीचे तेणी सांगलेले आमी पयशे हाडटा म्हणून. आनी ते फायली हांव नको पुटअप केल्ल्यो जाल्यार, पूण ते आयज पासून आमकां पयशे येवंक ना. मंत्री बरो पूण काम जायना कित्याक पयशे ना म्हणटा तो. हांव विचारूंक ना आयज पासून, पूण तो डायरेक्ट सांगतलो म्हाका पयशे ना. बजेट हेडीन इतलेच पयशे आहा, पूण सेंटरा कडेन आहा. डबल इंजीन सरकार आमचो, आमी म्हणूंक जायना ते सायडीन आहा म्हणून सरकार आमचो, पूण कोणें तरी वचोन प्रयत्न करून हे पयशे हाडपाची गरज आहा. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट मंत्र्याक की तूं एक्टीव जा परतून. आतां 2 वर्सां जालीं कांय जावंक ना डिपार्टमेंटान, कांयच करूंक ना काम. म्हाका जाल्यार कांयच दिसना. मंत्री बरो पूण काम जावंक ना. हांव टिका करिना तेजी, पूण कोणें तरी एक इनिशिएटीव घेवपाची आयज गरज आहा. आनी हे इनिशिएटीव घेयना कित्याक आमचे गोंयचे सगळे वेगवेगळे भाशेन हे आहा, म्हणजे रांपोणकार आहा, ट्रेडिशनल फिशरमॅन घे, माग मारपी आहा, तेजे भायर जाये मारून काडटा पळय ते आहा, तेजे भायर आमचे ट्रॉलर ओनर आहा, जे फिशरमॅन खूब आहा. थोड्यांचे भुरगे आतां फिशींग सोडपाक पावल्ले आहा, म्हणजे ते आनीक ते धंद्यान वचना फुडें. वेगवेगळे रिजन आहा. सपोर्ट मेळना म्हणटा गव्हर्मेंटाचो. कितें सपोर्ट मेळना? एक बुल ट्रॉलिंग चालू आहा. स्पिकर सर, बुल ट्रॉलिंग म्हणटा पळय तें सारकें घातक. म्हणजे खंय तरी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोणकार आहा आनी हे बाकीचे बारीक माग मारपी आहा तांकां काबार करता. ते जेन्ना नेट घालता दर्यान, हे बुल ट्रॉलिंग करपी हे मालपेचे बोटी येता, मालपेसून बोटी येता, ते सायडीन हे सायडीचे महाराष्ट्राचे बोटी येता, ते 3-4 बोटी वांगडा धरता बुल ट्रॉलिंग करून, आनी हे इलिगल. आनी जेन्ना आमी डिपार्टमेंटाक फोन मारता, डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन बोट ना. म्हणजे तांकां धरपाक तेंचो रायट. दे कॅन सीज देअर फीश, दे कॅन ऑक्शन देअर फीश अँड टेक द मनी, दे कॅन पुट अ फायन अप टू 10 lakhs. सगळे प्रोविजन आहा, रूल आहा, पूण इम्प्लिमेंट जायना. बोट ना म्हणटा आमचे कडेन. आमचे कडेन फास्ट स्पीड इंजीनची बोट ना. हें जो तर मिनिस्टर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हाडीत
आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाक अंडर फिशरीज 2 बोटी हाडीत फास्ट इंजिनाच्यो जाल्यार आमकां फास्ट ते कोणूच हे मालपेचे बोटी जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास करता ते बंद जातले. एक बुल ट्रॉलिंग चालू आहा आनी एक LED बल्ब आनी हे LED बल्ब बंद करपा खातीर आमचो आदलो मंत्री बाब विजय सरदेसायन ते डायरेक्ट एसेंब्लीन लॉच हाडलो तेजो आनी ते हे जे आहा ते बंद केले म्हणजे LED लायट त्या टायमार एक वरस बंद आसली तेचे उपरांत परतून चालू जाली ती आयज पासून चालू आहा आनी ही जेन्ना LED लायट घालून जेन्ना ते कंप्लीट जाये मारता अजुनी कांयच उलोवंक ना ना 5 मिनटांय जावंक ना जे जाये मारता ते नेट घालता ते बारीक जीव बसून व्हरता हो बारीक जीव जो जाता नुस्त्याचो जी तांतयां घालून तेजो बारीक नुस्तें येता ते बसून ते नेटाक सापडोन ते काबार जाता. आतां हांव कित्याक म्हणटा मिनिस्टरान आमकां आश्वासन दिवपाची गरज आहा. कोण म्हणटा तितून व्हडलें रॅकेट चालू आहा म्हणजे ते व्हडले जे बुल ट्रॉलिंग करता आनी ते सायडीक हे करता LED घालता तेंचे दे आर लायक वन बीग गँग आनी ते गँग जे ऑपरेट करता ते कोणाक भियेना. ते म्हणटा आमचें सगळें सेटींग आहा पूण हें उपकारचें ना. आमचे बारीक लोक जे आहा हे बारीक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा रापणकार आहा ते काबार जाता. तेंचे भुरगे आयज फिशींग एक्टिविटीन येवपाक फाटीं सरता कित्याक ते म्हणटा आमी जेन्ना व्हडें चालू करून फुडें वयता नुस्तें हाडपाक थिंगासोर हें प्रॉब्लम जाता. स्पिकर सर कांय उलोवंक ना अजुनी तूं बेल मारीत आहा. फिशरीजान आनी खूब आहा उलोवपाचें. तुमी आमची जेटी जी फुडल्यान आहा सभागृहाच्या फुडल्यानूच जेटी आहा वचोन पळया थिंगा टॉयलेट फेसिलिटी ना मुत्र्यो ना राप सारको ना म्हणजे ते जे हें आहा पळय तें सारकें ना. बरी आमची जेटी आसपाक जाय. आमचे थिंगा वेगवेगळे हॉटेलकार आनी आमचे लोकल लोक नुस्तें व्हरपाक येता तेंचे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कसो आहा तो पळय थिंगा कांय ना आयस मारून नुस्तें घालता. पूण म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू जर तर जाग्यार घालतलो जाल्यार मिनिस्टराक एसिस्टन्स म्हणटा ते आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट दिवंक शकता पूण तेणें कंप्लीट एक फायल तयार करची पडटली वेगवेगळी. ह्या पणजेचे जेटीक आपल्याक उमके जाय ते सायडीच्या सावथ गोवाचे जेटी कुटबणा जेटी आनी खंयचे जेटी म्हणजे आमचे शापोरा जेटी हे सगळे जेटी जर तर अपग्रेड करतलो जाल्यार मिनिस्टरान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वचून हे फंड हाडचो पडटलो म्हणजे काम करचें पडटलें. आनी हें काम करपाक मिनिस्टर फाटीं सरचो ना. म्हणजे आदीं तेणें बरें काम केलां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आसलो तो म्हणजे ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो म्हाका उगडास आहा हांव तेन्ना आमदार बसून ना तेन्ना तेणें खूब काम केलां ट्युरिजम मिनिस्ट्रीन खूब काम केलां पूण हे डिपार्टमेंटान तो मातसो फाटीं कित्याक रावता तो हांव नकळो. हें काम करूंक जाय खाली सेंट्रल फंडान. ह्यो सगल्यो जर तर शापोरा जेटी आसूं रांप आसूं म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे रांप खूब आहा गोंयभर आहा. पेडणे तालुकान आहा हांव सोंपयता एक 5 मिनिट्स दी म्हाका. पेडणे तालुकान आहा मांद्रेन आहा मोर्जे आहा आमचे केरी आहा आरांबोल आहा आमचे कलंगुटान आहा ओर्दा आहा आमचो म्हणजे हे सगळे वयता थिंगासर हे आहा म्हणजे हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान सगळे सेंट्रलाचे फंड हाडून हे सारक्यो करपाची गरज आहा. एनिमल हजबंड्रीन उलयतना हांव 2 मिनटांनी सोंपयता. सगल्यांनी विशय काडलेलो हांव रिपीट करूंक सोदिना पूण हे जे प्रॉब्लम आमी सगळे बुल्स कावज बुलॉक्स म्हणून जे रोडार आहा ते फेस करता आनी जे एक्सिडंट जाता ते वाडत आहा. आमी 0 आवरान मेन्शन केल्लें आहा कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आहा. 10 वर्सां जाल्यार आमी उलयता खाली व्हेरी फ्यू गौशाळा जातात म्हणजे खूब कमी आहा. प्रत्येक तालुकान एटलिस्ट 2-2, 3-3, 4-4 गौशाळा करपाची गरज आनी हें काम कोणाचें डिपार्टमेंटाचें. डिपार्टमेंट म्हाका दिसता खंय तरी फाटीं सरलेलें आहा. गौशाळा म्हणटा पळय ते काम जे आहा हे थोडेच जाण NGO करता आनी हितून आमचे शिवोलेन अतुल सिरेन म्हणून तेणें बरें काम केल्लें. तुमी वचोन पळया स्पिकर सर तुमी येवपाची गरज आहा तें पळोवपाक. तेणें इतलें बरें काम केलां. तो सगळे इंजर्ड धाकटुली पाडकां गायो व्हडले बुल्स मोशी पासून तो थिंगा हाडून तेंचे पांये आनी कितें ऑपरेशनां करून तो तेंकां सारकें करता. काकूत दिसता म्हाका म्हाजे कडेन पासून
आमी आमच्या शेतान एक काव आतां तेजे धाकटुलें एक वासरू जाला ताका म्हणजे आमी पोसलेलें आहा. कित्याक पोसला? वी वॉन्ट पीपल टू टेक केअर. आमी लोकांक दाखयता की आमी जर तर टेक केअर करूंक शकता जाल्यार तुमी एक एडॉप्ट करून हाडा म्हणून. म्हणजे रोडार इतली धाकटी पाडकां काडटा, कोणाक पडलेलें ना. तेंचेर गाडी वयता रातची, कोणाक कांयच पडोंक ना. जे आदी आमकां एक आदलो चीफ मिनिस्टरान हिंगा एक व्हडली हे हाडलेली, म्हणजे टू लिफ्ट एक व्हडलो मॅकनायज्ड व्हेहिकल हाडलेली टू लिफ्ट कावज, म्हणजे तांकां बरे भाशेन व्हरचें म्हणून. पूण ती म्हाका दिसत ना खंय आहा ती मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा ती आसा काय ना. स्पिकर सर 2 मिनटांनी सोंपयता. वेटनरी सर्विसीस जे डॉग मिनेस म्हणटा ते आमी डॉग मिनेस म्हणटा पळय ते हें वाडत गेल्लें आहा. सुणें लोकांक आनी ट्युरिस्टांक खायत आहा, आमच्या लोकलांकूय खाता. ह्या दिसांनी बिचार भोंवपाक जायना. तूं बिचार स्टेप इन जाय जाल्यार 100% तुका डॉग बायट, आनी कोणाक कांय पडोन वचोंक ना. पंचायती म्हणटा डिपार्टमेंटाचें काम, डिपार्टमेंट म्हणटा पंचायतीचें काम, एकामेकाचेर घालीत आहा. मिनिस्टरान तें आयज सांगपाची गरज आहा. सभागृहाक 40 आमदार आहा आमी. फायनली समबडी हॅज टू बेल द कॅट. कोण रेडी ना, खाली ऑल इज वेल म्हणटा. डिपार्टमेंट काम करिना. स्पिकर सर हांव डायरेक्ट हो म्हाजो चार्ज. एज फार एज डॉग मिनेस इज कन्सर्न, एंटायर फीश मार्केट वचून पळोवया. पणजेचें, म्हापशेचें, गोवा मेडिकल कॉलेज कॅम्पस वचून पळोवया, ते हॉस्पिटलान वचून पळोवया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचून पळोवया, मार्केटांनी पळोवया, रोडाच्या सायडीक पळोवया. वयता थिंगा कुत्री मेवता. अगो कोणाकू घास मारीत आहा. आनी कोण तरी येता आनी म्हणटा बाबा यू कॅनॉट टच देम, दे आर प्रोटेक्टेड. अरे लोकांक घास मारीत आनी दे आर प्रोटेक्टेड. म्हाका दिसता खंय तरी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना आमी घेतले तेन्ना ते काम करूंक शकता आमी. आनी मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट जो आहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. ते खाली म्हणटा वी आर रेडी टू गीव द मनी टू द NGO ऑर टू द पंचायत, दे शूड डू. पूण ते येयना थिंगा. ते येवन काम करपाची गरज आहा. आमचे हितून हांव तांकां आमंत्रण दिता. कांदोली, शिकेरे, बागा आनी कलंगूट हे सगळे येवन तेणी हो डॉग मिनेस पळोवचो खंय पावला पळय तो. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to support the cut motions we have moved and oppose the demands. Speaker sir, Bab Michael Lobon summarize केला की बरो मंत्री काम जायना, मंत्री बरो काम जायना. हे सेंटेन्सान म्हाका दिसता तें समरायज केलां. आतां तें हांव कित्याक जायना, कशें जायना आनी तें ताजें रिफ्लेक्शन बजेटान कितें आहा ताजेर हांव उलोवंक वता. स्पिकर सर, फिशरीज म्हणटा ती एक व्हडली इंडस्ट्री गोंयांत. मायकलान सांगला ते भशेन उदक, वी आर सरावंडेड बाय वॉटर. आनीक फिगर्स पळयली जाल्यार 63,333 tons of fish has been exported from the Mormugaon Port Authority for the year 22-23. It has generated more than 1,200 crores of revenue. Total catch, as mentioned in the website, 1,35,641 tons. Speaker sir, हे इतले फिगर येवपाक तुजे सरकारान कितें केलें? What is the contribution of the government or your ministry to promote this industry this year? हाजेंतल्यान आमी स्टार्ट करुया. तुजें कॉन्ट्रिब्युशन, तुजें योगदान म्हणटा अशें की तुमी बजेट 16% रिड्यूस केलें गेले खेपेच्यान. रिड्यूस केलें ते तांची इंडस्ट्री वयर सरपाक तूं बजेट रिड्यूस करता. 100.43 crores आशिल्लें तें 84 crore केलें. मंत्री बरो काम जायना हाजे खातीर, कित्याक बजेट तुजें देंवयलां. तुका तुजी फूग काडीत आहा, तुका फूर लागला, तुज्या डिपार्टमेंटाक फूर लागला आनी अशें करूनच तें सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस बजेट जाता. स्पिकर सर, एक बजेट हेड आहा की इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी ऑन फिशरीज म्हणून हो बजेट हेड आहा. हो सारको इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. दर फीश प्रोडक्शन वाडयतलो आनी एक्सपोर्ट वाडयतलो जाल्यार इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी ऑन फिशरीज म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. ह्या इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी खातीर ह्या वर्सान सरकारान लास्ट 2 वर्सांनी सरकारान कितले पयशे घाले? कितले पयशे घाले? 0. घालूंकूच ना पयशे. मंत्री कितलोय बरो जालो काम जावचेंच ना.
कित्याक तो पयशेच घालना तातूंत काम कशें जातलें स्पीकर सर. पॉलिसी आनी स्टॅटिस्टिक्स म्हणटा ज्यो आहा ते तुजी वेबसायट चॅक 2021 अपडेटूच करूंक ना. तुमी सारके सुशेगाद न्हिदूंक गेल्या. स्पीकर सर, हाजेर अशें सारांश आमी काडूंक शकता की सरकाराक फिशींग इंडस्ट्री खातीर विजनूच ना. तुम्ही व्हडलीं व्हडलीं नांवां घेतात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 8.8 crores आशिल्लो लास्ट इयर, हे खेपे जालो 4.5 crore आनी मुख्यमंत्री म्हणटा रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान अशें म्हणटा की 120 बेनिफिशरी आहात हू अवेल्ड ऑफ 4.7 crores. एक्टीव फिशरमॅन कितले आहा जे आज मायकल लोबो उलयतालो थंय? मिनिमम 1000 आहा. 1000 न्ही, 10,000 आहा. सॉरी, म्हाका एक झॅर पसून चुकलो. इतले तुमचे फिगर कमी जाले की म्हणजे दोळे पळयतना झॅर पसून चुकलो. 10,000 फिशरमॅनांनी 120 लोकांनी तुजी स्कीम घेतल्या. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपा खातीर. म्हळ्यार तुजो रिस्पॉन्स कांयच ना. Maybe because you are not promoting this scheme at all. And how you will promote this scheme? Not by aqua festival. Festivalan scheme promote जायना. शेतकऱ्यांमध्ये वचपाक जाय. स्पीकर सर, इंटिग्रेटेड ब्रॅकिश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून आशिल्ली. गेले खेपे मुखेलमंत्र्यान म्हणलें, मंत्री म्हजें आयक, ते तांकां पळोवं नाका, तांणी तुका लास्ट काल एडवायस रॉंग दिल्या आनी लोक तुका हसल्या, तांचेर रावं नाका. हांव सारकें सादें कोंकणीन सांगता. गेले खेपे आशिल्ली स्कीम इंटिग्रेटेड ब्रॅकिश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी. मुखेलमंत्र्याचे बजेट स्पिचाचें भाशण तुका सारकें सांगून दिता हांव. आय प्लॅन टू सेट अप श्रिम्प अँड फिश फिन हॅचरी एट बेनावली थ्रू प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप. कितें जालें ताचेर? कांयच जावंक ना. नो ग्रांट्स एलोकेटेड इन दीस बजेट हेड. हाजे अर्थ कितें? ही एक इम्पॉर्टंट एजन्सी जाका खूब पोटेन्शियल आहा इनलँड फिशरीज वाडोवपाक, आनी 1 वर्सान ही एजन्सी कोमान आसतली. कोमा म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही? वयर टिकेट वचचे पयलीं जो पिरियड आसता तो पिरियड. सो ही जी एजन्सी आहा ती 1 वर्सांनी कोमान आसतली. स्पीकर सर, with regard to marine fishing, there is no significant investment that can signal growth in the marine fishing output. आता फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वुडन और FRP क्राफ्ट 23-24 76 fishermen were given subsidy to the extent of 47.03 lakhs. Budget estimate 24-25 कितें दिता तुका? 40 लाखूच. सो एक म्हजो प्रश्न आहा की बजेटेड एलोकेटेड अमाउंट इनक्रीज कित्याक जायना? बोटी घालपाक तयार ना, कन्स्ट्रक्शन कॉस्टाक बोट करपाक इन्फ्लेशन लागना, ह्यो बोटी थर्ड पार्टी लोक बांदतात. कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन सदां वाडत आहा. सो अमाउंट इनक्रीज करूंकूच जाय आशिल्लो. तूं म्हाका दिसता बजेटा पयलीं मुखेलमंत्र्याक मेळोवंकूच ना, ओ तुवें वशिलो लावंकूच ना, तुजें कांय वाडोवंकूच ना. बजेट फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमॅन एट सी. स्पीकर सर, इट हॅज बीन रेड्यूस्ड फ्रॉम 57 lakhs to 1 lakh. म्हळ्यार सगळे नुस्तेकार बरे आहा, सामके ओर्राद आहा. पावस चड पडटा, हुंवार आयला, सायक्लोन आयला, वादळ आयला. देर इज नो नीड फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमॅन ऑफ गोवा. अशें जाता कित्याक 57 lakhsच्यान बजेट 1 लाखाचेर हाडला. स्पीकर सर, एनफोर्समेंट अँड प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्व फिशींग एरियाज अलॉंग गोवाज कोस्ट. हें हाजेर एक हांव जर बजेट हेड वाचलो जाल्यार तुजें एक्वा काय मेगा फिश फेस्टिवलाचे 2 कोटीच्यान 1.1 crore हाडलां. हाजेर हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां की फेस्तां करपाक कमी पयशे म्हणले. वालोर एक तरी मातशें कितें तरी बरें केलें. हें तुवें मागून जालां काय ताका सपनां पडून जालां तें म्हाका खबर ना, पूण जालां तें बरें जालां. फेस्तांक पयशे मातशे कमी मोडात. आनी जर जाता स्पीकर सर, कित्याक लास्ट टायम कितें केलें, रिवायज बजेट केलें आनी 8 कोटी केली. सो तशें बी करशी रिवायज बजेट हाडून. म्हणून हांव मागतां की एटलिस्ट तो तुजो जुझे फिलीप आसलो पळय, तुजो कलीग NCP म्हणून आसतालो तुमी सगळ्याक, बरें नाचयताले हाका बी तेन्ना गव्हर्मेंटान आलेशाक खबर आहा. तो मागीत आहा ती खारेवाडो जेटी कर म्हणून. तुमी रोखडें दाजी साळकारान रेजोल्युशन हाडलें, हांव हांगा उलयलो, सगळें बरें आहा, जाता जाता जाता. ती 3-4 फावंडेशन घाले,
तें जर जेटी पळोवंक गेली गोंयांत आहा म्हण दिसना, सोमालिया असो दिसता. सोमालिया म्हळ्यार गरीब भुको सारको, सामके पातीशेर प्रदेश, पातीशेर गांव सारको. टायर सारके फूर पडिल्ले टायर अशे जेटीचेर आहा. आनी नुस्त्याचें आतां सिजन सुरवात जावपा आयलो मरे. तो म्हाका बॅट मारता, तो म्हाका म्हणटा म्युन्सिपाल्टीचे भायर मडगांवां तुजे धेंगा पंचान वता म्हणून हें स्टार्ट केलें जाल्यार तूं केदेंय व्हडलें भाशण दी म्हणटा तो एसेंब्लीन, केन्नाच तूं करचो ना म्हणून. कित्या खातीर इतले नुस्तेकारांचे कित्याक बेजार तें कळना म्हाका. स्पिकर सर, कॅपिटल एक्सपेंडिचरान तुका 8 कोटी रुपया अंडर लँडींग एंड बर्दींग फॅसिलिटीज म्हणून केलां. पुणून हे परफॉर्मन्स बजेटान कांयच ना तेजेर. सो हो पयसो खंय इन्वेस्ट जातलो. स्पिकर सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 23-24 57 क्रोर्स घाल्ले, रिवायज करून 111 कोटी केले. हो आतां 30 कोटीचेर हाडला. म्हळ्यार म्हाका कळना तुमचें स्पिकर सर, तुमची देंवयता कित्याक? सो कामां जालीं तुमची सगळीं कंप्लीट. आतां मायकलान तुका सांगला इतलें काम करपाचें आहा, तें काम करनासतना तुमी बजेट देंवयता कशें? सो तुमी कितें चिंतलां की नुस्तें बिस्तें मारपाचें ना, सगळ्यो मरिना घालपाच्यो, नुस्तेकारांनी बोटी घालून मरिना करा, हें नाका अशें बी कितें चिंतलां? म्हाका कळना तुमचें कितें म्हणटा तें. काय कोळसो चाडपाचो दर्यांतल्यान, नुस्तें आनी नाका, कोळसो चाडया आनी कॅन्सर जावन मरया बेगीन, कित्याक ते पयशे दिता म्हणून. म्हाका कळना स्पिकर सर हें. एक बजेट हेड आहा फॉर जेटी, इट्स कॉल्ड MPT जेटी. एलोकेशन कितलें आहा? 10 लाख रुपया. 10 लाखान कितें जाता म्हाका कळना तुजें स्पिकर सर. हें टोकन एलोकेशन, ही वोगीच घालून दिल्या तुका दाखोवपाक हें कितें तरी जाता म्हणून. स्पिकर सर, एक प्रश्न घाल्ला आमी, डेव्हलपमेंट ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटीज फिशरीज डिपार्टमेंटाचो गोल काय म्हणून. आनी तशें जर आसा जाल्यार लिस्ट ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटीज developed or in the process of being developed in Goa. तुझे आन्सर अशें आहा, under the Pradhan Mantri Matsya Sampada scheme there is a component for development of cold storage facilities wherein 40% of the financial assistance is provided under general, 60% under women, ST, SC categories. पूण तुजें कितें करतलो तें तूं कांय सांगना. स्पिकर सर, एक रापणकारां खातीर कोल्ड स्टोरेज जर काणकोण घाली, एक मडगांव घाली, एक बेतींग घाली, एक वास्को घाली, एक पेडण्यां घाली, जाल्यार म्हाका दिसता यू कॅन शिवोले घाली, शापोरा, तशें जालें जाल्यार इट वील रेवोल्युशनायज दीस इंडस्ट्री. आनी ते इंडस्ट्रीचेर हांव तुका सांगपी कोण न्ही, तूं निजाचो, तूं ते कॉम्पोनंट, ही इज अ कॉम्पोनंट ऑफ दॅट. तो बोटीर वचपी मनीस. आमी आनी तुका सांगपूच न्ही, आमी बोटीर वचल्यार अर्द C6 जावन मदींच खोंसोवपाचें. सो तुका आनी हांव सांगपी कोण न्ही, पूण कितें आहा तुजें कांयच प्लॅन ना. स्पिकर सर, म्हाका दिसता सरकारान एक व्हायट पेपर दिवपाक जाय ऑन द फिशरीज फिशींग कॉर्पस फंड म्हणून. म्हाका आतां कंप्लेंट आयल्या की हाजेर मिस अप्रोप्रिएशन चालू आहा आनी आय वील फॉलो दीस अप सारकें फुल्ली. स्पिकर सर, आतां आमी मायकल लोबन उलयलें हाजेर डबल इंजीन सरकाराचेर. चायनीज फिशींग बोट आयल्यो आमच्या उदकांत आनी फिशींग करून गेल्यो व्हडल्यो बोटी. तुमी कितें केलें? कितें केलें? कितें केलें तुमी? ना, आतां डबल इंजीन ना रे तें. तुमी कितें केलें तें तुमकां खबर पचूना. तुमी पेपरार वाचलें आनी न्हिदले आसतले. तुमी भायर वचूंक वचूना. कितें करता तुमचें डबल इंजीन? स्पिकर सर, व्हॅटाचेर तुमी रिइम्बर्समेंट, हांवें लास्ट टायम हो इशू 0 आवराक काडलो. 0 आवराक काडटकर ते नुस्तेकार राजे म्हऱ्यान गेले, ते कोण आयिल्ले ते म्हाका मेळपाक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान. मुखेलमंत्र्यान तांकां विचारलें खंय आतां आयल्या काय म्हणून. ते विजया म्हऱ्यान पयलीं वचून आयल्या, आपूण तुमचें करपाचो म्हणून. हें आतां हांव कित्याक विचारता तुका? कित्याक ही वॅट सबसिडी स्किमान तुमी रिवायव कांय करनात, हें क्लियर कट आहा. पूण बंद करचे पयलीं 2 वर्सां जे पयशे दिवंक जाय आसले ते तरी दिया मरे तांकां. आतां फुडें कॅट करता ते करताच, कितें दिवपाचें आहा तें तरी दिया मरे. तेंय म्हाका दिसता तुमी करूंक सोदना. म्हळ्यार जो एकूच धंदो आज गोंयकाराच्या हातान आहा तो धंदो पसून तुमी काबार करूंक सोदतात. हें सामकें हाजेर सामकें पूर्णपणान सिद्ध जाता. स्पिकर सर, वर्साक 5 ते 6 ट्रॉलरवाले सोडटात धंदो. गोंयकार ट्रॉलरवाले नाका म्हणटात, सोडटात. ही परिस्थिती आहा आज. आनी हें तुका खबर आसतलें. तुवें जर मातशें चॅक केल्यार कळटलें. तुका रातची न्हीद पडची ना आज की तूं ते कम्युनिटींतलो
आनी हे गोंयकारांक जाता आनी तूं मुख्यमंत्री आहा. स्पीकर सर, हे कोस्ट गार्ड येता आतां मळपेचें सांगलें आनी कितें बुल ट्रॉलिंगाचें सांगलें मायकलान. कोस्ट गार्ड कोणाक त्रास करतात? आमचे मागकारांक त्रास करतात, रापणकारांक त्रास करतात. तांकां त्रास करना, तांचे कडेन घेता आनी वता आसतले. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो म्हाका कळना हें कितें तें. सो हें डबल इंजीन गोंयच्याच नुस्तेकारांचेर बिगडटा काय म्हणून. हें डबल इंजीन गोंयच्या नुस्तेकारांचेर अच्छे दिन हाडना कशेंच. स्पीकर सर, एलईडीचेर भरपूर आहा. तुमी म्हणटात की 16 केसीस रिकॉर्ड जाल्यो 22-23 आनी तुमचे कडेन एकूच पेट्रोल वेसल आहा. हांवें एक RTI घाल्ली. RTI प्रमाणे 19 केसी जाल्यो म्हणून. आनी कितें सांगतात की सगळ्यो केसी डिस्पोज जाल्यो, दोगांचेर 50,000 रुपया फायन मारली म्हणून. मग कितें फायदो तुमचो? युअर लॉ हॅज नो टीथ. यू वोंट एबल टू बायट. तो कुत्रो कोण आहा हो सांगतालो रॉटवायलराक जर दांतूच ना जाल्यार रॉटवायलर कितें करता? तो टेडी बेर जालो मरे, तो भुरगीं घेवन खेळटा तसलो. दांत जर ताचे काडले, तसो तुजे कायद्याक दांत ना. 2-50,000 रुपया घेतले आनी कितें जालें तातूंत? कितें जावपाचें आहा? स्पीकर सर, हे LED फिशिंगाक जे ट्रॉलर आसात ताका कितें पर्सिनींग म्हणटात दिसता. हांवें तें उतर सारकें घालना. तुजी डायरेक्टर बरी आहा, तिणें तेंच उतराक म्हाका घट धरला. आनी ती म्हणटा देर आर नो जनरेटर्स ऑन ट्रॉलर्स. सारकें आहा तिचें. ट्रॉलर म्हणल्यार डेफिनेशन इज डिफरंट. I then came to know about it later. I am not in the fishing business. So I've just gone by the layman's words. And we are not expected to be scientists here to give you the exact lexicon meaning of things. But it is a fact की जे फाटल्यान ट्रॉलरा बरोबर कितें आसता ताका कितें म्हणटात तें कळना म्हाका. कितें म्हणटात ताका? वॉट इज इट कॉल्ड? ना 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 ते बोटी बरोबर एक आनी एक आसता. तातूंत तो हो घालतात. कितें घालतात? जनरेटर. आनी तातूंत त्यो LED आसता. ते हांवें आतां विचारलें, LED आशिल्ले मनशाकूच. तो एक व्हडलो लिडर, ताजे कडेन LED आहा. ताका विचारलें, बाबा तुमी LED खंय घालताय? ताणें म्हाका सारकें सांगलें खंय घालता तें. मागीर म्हाका कळ्ळें तो ट्रॉलर म्हणटा म्हजो क्वेश्चन चुकलो म्हणून. तांकां व्हडले जनरेटर आसता. तुमकां एकूय जनरेटर मेळूना खंय केन्नाच. आनी तुवें सांगलां की रिप्लाय आहा तुजे कडेन 2 पेट्रोल वेसल आहा आनी 24/7 कंट्रोल रूम आहा. जें आमकां अशें सादें फोन मारून कळटा तें तुमकां कशें कळना तें म्हाका कळना. स्पीकर सर, एक डेडिकेटेड मरीन एनफोर्समेंट विंग म्हणून आशिल्लें. हें म्हणटालें की LED फिशिंगाचेर हें बंद जातलें म्हणून. सो हें केन्ना जातलें? तुमचे सर्वेलन्स कॅपेबिलिटी कश्यो वाडटल्यो? रेग्युलेशन्स तुमी केन्ना इम्प्लिमेंट करतले? आनी फायन तुमी केन्ना मारतले? हें अकॉर्डिंग टू द बजेट डॉक्युमेंट बिफोर कमेन्समेंट ऑफ द 2023 फिशींग सिजन हें जावपाचें आशिल्लें. पूण स्पीकर सर, ब्युरोक्रेटीक अप्रुवल, डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज कितें म्हाका कारण खबर ना. पूण तो प्रोसेस ऑन गोईंग, तें खंय तुजे फुडें वचना. स्पीकर सर, हांवें एक जनता दरबार घेतलो वास्को. थंय रापणकार फिशींग कॅनो ओनर्स, म्हाका एक सोसायटी तांची मेळ्ळी. ते एक सांगतात की CRZ नोटिफिकेशन 2011-19 ते इम्प्लिमेंट करात. नुस्तेकारांची घरां रेग्युलरायज करा आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज एनफोर्समेंटाच्यो करात एज पर द लॉ. स्पीकर सर, ते कितें म्हणटात जाणा, तूं खारेवाड्यार एक बीच आहा, ती बीच क्लीन करा म्हणून. नुस्तेकारांची घरां क्लीन करनाका म्हणून. तुमी क्लीन करूंक आयले आनी तांची घरांच मोडली. आज तूं बेल मारनाका. हांव अर्द वराचेर आहा आनी म्हजी वॉच चलता. वॉचूय बरी आहा, सारकी टॉप कर. सो स्पीकर सर, हे इश्यूज आमी काडना तर जाल्यार आनी कोण काडचो ना. हें आमी काडपाक आयले तांचे. हांव नुस्तेकार न्ही, हांव तांचे खातीर उलोवंक आयलो. सो स्पीकर सर, हे 10 घरां डिमॉलिश केलीं. ती